श्रीमद्भगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्हनुमद्भीमध्वान्तर्गत रामकृष्णवेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः। जयति हरिरचिन्त्य सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तिदः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः। निर्मथ्योऽग्रभवार्णवे निजमनोभीष्टं दिशामीति यः सम्यक् ज्ञापयितुं करेण विलसन्मन्थानमन्येन च रम्यं दामददन्महेशग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्दीश्वरभक्तिबन्धनवशः प्रीतोऽस्तु कृष्णप्रभुः। आनन्दतीर्थवरदे दानवारण्यपावके ज्ञानदायिनि सर्वेशे श्रीनिवासे अस्तु मे मनः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः ज्ञायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रथम संस्थानाच्या आराध्य देवाक व्यास रघुपती नरसिंहवाक साष्टांग प्रणाम करून अंगाच्या आराध्य देव दावनशिलो सपरिवार वीरव्यंकटेशाक मनांतू स्मरण करतची सगळे आमगेले समाजाक अनुग्रह करून उद्धार केलं तसले प्रातस्मरणीय सुधींद्र स्वामीले दिव्य चैतन्याक मनांतू स्मरण करून परमपूज्य काशीमठाधीश संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले चरणकमलाक साष्टांग वंदन करून घेऊन हांगा सभे एदुरू उपस्थित असून घेऊन तशीची सगळे जगत्यांत बैसून घेऊन नेर प्रसारा मुखांतर हे हरिवंश कथा श्रवण ऐकूचे सर्व भगवत भक्तांक प्रीतीचे नमन। हरिवंश पुराण पैर दुखून प्रारंभ झाला। म्हाका सब्जेक्ट म्हळ्यार भरती होड दिला। लोकांतू सामान्य रामायण भागवत अशी सकड सप्ताह कार्यक्रम जाता जाल्यार हरिवंश पुराण श्रवण जावचे अत्यंत अपरूप। वैयक्तीक जावन घरांतू केला वेळार हरिवंशाचे पारायण जावचे सहज जाल्यार एक देवालयांतू एक संघ संस्थेंतू एक शास्त्राचे प्रवचन पाठप्रवचन जावचे अत्यंत विरळ। हांव एक मगेल एक सौभाग्य म्हण लेखता हरिवंश पारायण करचें। हांव प्रथम करतास स्वामेल हाका आशिर्वादूच कारण कशें जालें म्हळ्यार म्हाका एक चंद वाक्य उडगास येता। सामान्य हायस्कुला वच्चे चेडवांक सकड गोतस कालिदासाल नांव आयकनातील जगत्यांत कोणें नाच। जगत्यांतू श्रेष्ठ कवी कोण म्हूण घेवन काउंट करूं स्टार्ट केलें तवळी कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास आहा म्हूण। आतां काउंट स्टार्ट करतना बॉट लॅक करनाचे फर्स्ट बॉट लॅक करतनाची कालिदासाल नांव आयलें काय नेक्स्ट कोणालें नांव येनी काय ताकाची हाका अनामिका म्हणटात ताका नांवां ना म्हूण
अनामिका सार्थवती बभूव म्हणून सांगेल कसाला म्हणा रे. त्या काळिदासान एका रघुवंश म्हणाल्या एका काव्य रचन केल्या. सामान्य संस्कृत अभ्यास करतल प्रत्येक विद्यार्थ्यांक रघुवंश पळून पळयतच. ताण तांत फस्ट सांगला कसं नाही म्हणा रे. क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामती म्हणून दुस्तरम सागरम तितीर्षु उडुपेनास्मी केवलम म्हणून. हांव तसल एक अगाध जावन आशिल्ले एक समुद्रांतू साहस करतास कशी म्हणा रे. आज समुद्रांतू प्रयाण करका म्हणून जाल्यार व्हड शिप धांवका हडगू धांवका जाल्यार हांव मिगेल साना एक दोणी घेवन समुद्र दाटून वता म्हणून घेवन प्रयत्न करता आसा म्हणून हे काळिदासान सांगिल्लें. केवल रघुवंशाचे चरित्र ताणें बरयतना तशें सांगता म्हणून जाल्यार रे रघुवंशात असेल ಕೆಲವು वंशावळी हे हरिवंशांत उल्लेख केला. रघुवंश साधारण म्हणटा कोणाच्या नची तितला अगाध जावन आशिल्ले त्या विशयारी चर्चा करचक अध्ययन करचक असाध्य म्हणून केदन काळिदासान सांगला. तसल ते रघुक समेत जन्म दिल तसल ते परमात्माला चतुर्मुख ब्रह्माक जन्म दिल तसल ते परमात्माला हरिवंश चिंतन करचक मनुष्य मात्रान सामर्थ्य खंय आसा खंडित का ना जाल्यार रे हांव एक तुमकां सांगयता. 9 दिवसां भितर हरिवंश पोर्शन कंप्लीट करता म्हणून मी जन खंडित साध्य ना. 9 दिवसां भितर हरिवंशाचे थोडे टेक्स्ट तुमगेले दूर दवरच्याक हांव प्रयत्न करता तितलेची. आज तुम्ही 9 दिवस आयकून घेवन म्हाका सक्कड हरिवंश कळ्ळें म्हूण खंडिताक सांगचे जायना. जाल्यार ह्या 9 दिवस हरिवंश आयकलाल मात्रान आनी कसले हरिवंश विशय आयल म्हणून जाल्यार चिके आयकुया पळोवया वाजूया म्हणल्यार आसक्ती जावं तुमगेल्यांत आयली म्हणून जाल्यार हांव हांगा बैसून घेवन 1 घंटा कसंकी मिगेले एक बालिश उत्तर सांगेले जिवनांत तूं सार्थक म्हूण लेखता. भागवत बारीचंद सांगता धर्म स्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः श्रवणे यदि नोत्पादयेत रतिं श्रम एव हि केवलम म्हणून. आजी आम्ही धर्मकर्म कार्य करचे उद्देश कसं नाही म्हणा रे. त्या धर्मकर्म कार्यांतू आम्ही प्रवृत्ती केल्या निमित्तान देवाल विशयारे देवाल महात्म्य देवाल चरित्र ऐकू का म्हणाल आमकां आसक्ती आयली म्हणून जाल्यार ते सार्थक काय नाही म्हणून जाल्यार घंट गटलन उलयलाच पळया. श्रवणे यदि नोत्पादयेत रतिम ऐकू का म्हणाल आसक्ती येनी म्हणून जाल्यार केवल श्रम मात्र आमगे बैसून आम्ही प्रयत्न केलेले आमगेले परिश्रम सार्थक जावो म्हणून हांव सुरवेक देवाला प्रार्थना करता. काली आम्ही हरिवंशाचे उपक्रम करतना अनेक जावन आशिल्ले पुराण आसतना महाभारत आसतना जाल्यारीची हरिवंश रचन करतसले अगत्य कसले आशिल्ले म्हणून. हे हरिवंश म्हळ्यार महाभारताक पूरक जावन आशिल्ले अंश. महाभारतांत भरती जणांनी निमगूच आसा बट आमी हे हरिवंश आयकल्यार कळण मेळटा आमकां व्यापारांत कसं लाभ जातवाय म्हाका कसं ताजे निमित्त प्रयोजन आसवाय म्हणून. सहज विषय कसल्याक म्हळ्यार प्रयोजनातील एक व्यक्ती मंद व्यक्ती जाल्यार प्रयत्न करना प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते. कसने एक कार्य करता म्हणून जाल्यार बट आम ताजे निमित्त प्रयोजन कसं नाही. हे हरिवंश आयकल्या निमित्तान आमकां फल कसं नाही म्हणून. हे हरिवंशाक खिलबाग म्हणतच. अनेक सायडा कसं म्हणता गो तसं हरिवंशाक फलबाग म्हणतात. खिल आणि फल म्हणून सगळे महाभारत आसदल जाल्यारीची थोडे पार्ट डिफरंट करून विंगड दिला म्हणून जाल्यार पूर्वत्र अनुक्ते परिशिष्ट यथा हरिवंश म्हणून भरती कडेन कोट करताचे. भरती सांगचे विषय सोडलेलो ते आत वापास सांगला म्हणून. सगळ्यांक गोतस की ना की ऋग्वेदांत आम्ही मंत्र म्हणतना
लक्ष्मीला विषयारे लक्ष्मी पूजन करताना आम्ही हिरण्य सूक्त म्हणून म्हणतच. त्या हिरण्य सूक्त वेदांतोल खिल भाग रात्री सूक्त म्हणून देवाला नड काढल्यानंतर आमगेल मठाच भटमाम देवा एदोर बैसून म्हणतच रात्री सूक्त म्हणून ते वेदांतोल खिल भाग मला त्या वेदांत ऍड जायनी डिफरंट जाऊन सांगला. तक अर्थ कसं नाही मला रे विंगड जाऊन सांगला म्हणून त्याला तक्क संकी प्रयोजन असं म्हणून हिरण्य सूक्त विंगड सांगला कसं का मला रे श्रिय पंचदर्शंच हे हिरण्य सूक्त नित्य कोण 15 वेळा पठन करता तक दौकदला सक्कड संपत्ती मिळता म्हणून उल्लेख केला. अर्थात हे खिलमळ अर्थ कसं नाही मला रे वर्लल भागो म्हणून समज हांव सांगचें म्हणून जाल्यार रे हे महाभारताचे एक पार्टश्च वचून महाभारत आयकल्यार कसन पुण्य आसा तितले पुण्य हरिवंश आयकल्यार आसा. भारी चंद सांगताची धर्मो विवर्धती युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं प्रणश्यति व्रकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः म्हणून हे सक्कड आमकां कसन जावका हांतू सक्कड विषय आयलो. महाभारतांतू धर्मरायाल बग्गे युधिष्ठिराल बग्गे आमी कितले आयकताची आमगेल जिवनांतू धर्म वृद्धी जातके. धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं प्रणश्यति व्रकोदर कीर्तनेन व्रकोदर म्हळ्यार भीम म्हणून भीमाल नाम व्रकोदर. ಭೀಮನ ನೆನೆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಪಾಪ ನಾವೇ ಸಂತನ ಸಂಗ ನೀವೇ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಸಂಗಲ ಭವದವೋಷ್ಣೇನ ತಾತಪ್ಯಮಾನಾನ್ ಭುವಿನಾಥಂ ಅಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾನ್ ಭವತು ಭೀಹಿ ಮಾ ಇತಿ ನ ಸಾಂತ್ವಯಂತಂ ಭವತು ಭೀಹಿ ಮಾ हे जगत्यांतू नाना तराचे तापत्रयांतू विलविल वद्वाडता आशिल्ल्यांक वायुदेवाला अवतार दावन आशिल्लो तो भीम म्हणटा कसं नाही म्हळ्यार कोणे भिव नकाची हांव आसा म्हणून भीही मा इति नसांत्वयंतम सांगिल कसं का म्हळ्यार कोण भीमाला स्मरण करता तागेला पाप सक्कड परिहार जातके. शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन धनंजय म्हळ्यार अर्जुनाला स्मरण केल्यार रे आमगेले अंतः बहिः आमगेल भायरचे शत्रू नष्ट जाता जीवनांत्यवचे कामक्रोधादी अरिषड वर्गदल जाल्यार नाश जाता. अनेक कसं नाही म्हळ्यार माद्री सुतव म्हळ्यार नकुल आनी सहदेवाला स्मरण केलं म्हणून जाल्यार न भवंती रोगाः कसलक म्हळ्यार अश्विनी देवाला अवतार कैते. पळय आमकां कसन म्हळ्यार जिवनांत मुख्य जावका कसं नाही म्हळ्यार फस्ट आमकां फिटनेस जावका हेल्थ लायक जावका म्हणून जाल्यार माद्री सुत नकुल सहदेवाला स्मरण करका के नित्य उठून आनी आमकां कोणें शत्रूले बाद आश्चनज अर्जुनाला स्मरण करा. नाना तराचे संसार म्हणल्यानंतर भय भीती येवचे सहज पळया लोकांत आमी लेखताचे आमकां कांय भय ना म्हूण जाल्यार एक कडेन कवी सांगतास कसं नाही म्हळ्यार यम यम पश्यसि भयावहम वैराग्यमेवा भयम जगत्यांत कसन पळयल्यार भयच के नाव आहे ना म्हणून कोण सांगता धैर्यारी भोगे रोग भयम लिमिट्स चुकल म्हणून जाल्यार पळया डॉक्टर म्हणता एक जिलेबी इनफ पुरो चड खाव नाका म्हूण कळ्ळें म्हळ्यार तुगेले शुगर लेवल चडता म्हूण तो माम कसं करता म्हळ्यार बट माम खाय न्ही जाल्यार मोरचे खेल्ल्यार मोरचेच खावन मोरया म्हूण खावन मारता. भोगे रोग भयम चड खाल्ले म्हणून जाल्यार भोगान तो रोग भय आसा. कुले च्युती भयम हांव एक चांग फॅमिलीन तो जन्म आयला रॉयल फॅमिलीन जन्म आयला. आमगेल घराणे म्हळ्यार कसं नाही हक्क एक मनांत भंय आसा मिगेल घराणे बिनी खंय बिनी मिगेल निमित्तान च्यूत येता की म्हूण. काये कृतांतात भयम पळयतना यंग आसतना हँडसम आशिल्लो तो भारी चंद आशिल्लो पळयतना जाल्यार एक न्हय एक दिवस हे शरिराक यमाल भंय येता काय नाही बट मग यम आयल म्हूण कशें कळटा म्हूण काय ना के एक केस पिक्चर सूर जाल्वे
यमान अटॅक केला म्हणल्याक का म्हूण तागेल सोल्जर्स पेटोवचे स्टार्ट केला म्हणल्याक का म्हूण तशें सांगल्यार भारी कश्ट पडटा आमकां कसं लाक आतां प्राय जालें न्हय सनप्रायाच्या हांकां केस पिकता अर्थात कसं नाही म्हणल्यार काय हे शरिराक जाल्यार एक भंय आसा आम्ही येदूर राबून भरती मेकअप करताची यंग दिसका म्हणून जाल्यार एक न्हय एक दिवस शरीर नश्ट जावचेची गुणे खलभयम चांग गुणस म्हणून जाल्यार तागेल्यार भरती जन मत्सर करताची अशी कसन विषय कळल्यारीच लोकांत यम पश्यसी भयावहम वैराग्यमेवा भयम लोकांत प्रत्येक जाल्यार भय सजलेची म्हणल खातीर जावन जिवनांत येवचे हेज्जे हेज्जेक शोकस्थान सहस्राणी भयस्थान शतानी च म्हणून हेज्जे हेज्जेक येवचे भय नाश जावका म्हणून जाल्यार भिमाल स्मरण करका आनी जिवनांत तूं धर्म वृद्धी जावका म्हणून जाल्यार कसं लाक म्हळ्यार काली आमी पळयलां धर्म केल्यार मात्र आम्ही धर्म रक्षण केलं म्हणून जाल्यार तें धर्म आमकां रक्षण करता धर्मो रक्षती रक्षितः म्हणटना धर्म कसं नाही अधर्म कसं नाही म्हळ्यार कळका म्हणून जाल्यार हे शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करका अवलोकन करका तसल ते महाभारतांत तुले सार जावन आशिल्ले विशय हे हरिवंशांतू प्रत्येक जावन उल्लेख केला काली आमी पळयला हरिवंश श्रवण करचे कोण आहे म्हळ्यार स्त्रीभिः पुत्रकामाभिः अवश्यम श्रोतव्यम वैष्णवम यशः चांग संतती जावका म्हळ्यार खातीर जावन घेवन गरुड हरिवंश पुराण श्रवण करकाके नाही बट माम हे कशें सांगलां म्हळ्यार वेदव्यासान गरुड पुराणांत कोट केला कसन कोट केला म्हळ्यार हरिवंश पुराणं श्रुत्वा शतचंडी विधानतः भक्त्या शिवमाराध्य पुत्रम उत्पादयेत सुधी म्हणून चांग संतती जावका म्हणून जाल्यार ताका तीन मार्ग ते तीन मार्ग खंयचे म्हळ्यार एक श्रुत्वा हरिवंशम हे हरिवंश श्रवण करा नैवे शतचंडी विधानतः आमगेल भाग्य पळया समज एक 2 महिने भितर हरिवंश पुराण आयकुचें आमकां मेळटा हरिवंश पुराण आयकून मंगल जावन आनी 1 महिने जावचे भितर शतचंडी कसं ना सहस्र चंडींत जाल्यार आमकां भाग घेवचो अवकाश आसा ते शरन्नवरात्री पर्वकालाचेर शारदेल सन्निधींत सहस्र चंडी चलता अनेक कसं ना म्हळ्यार भक्त्या शिवमाराध्य हे हरिवंशांतू येता कृष्णान चांग संतती जावका म्हळ्यार खातीर जावन कैलासांत वचून घेवन कितलकी काळ पर्यंत रुद्राल तपस्या केला म्हळ्यार उल्लेख येता ताजे गुणार्थ भरती आसा ते कडेन कसन म्हूण पळोवया जाल्यार लोकांत 3 प्रकार एक हरिवंश कथाश्रवण एक शतचंडी याग अनेक भक्तीन रुद्राक शिवाला आराधन केलें तवळे हांतू सुलभ खंयचे म्हळ्यार हरिवंश पुराण आयकुचें सुलभ खंय कसं जालें म्हळ्यार याग करचे तितले 100% करेक्ट जाता म्हूण आमकां सांगूं जायना कसं जालें म्हळ्यार पळया आमी कितलेच याग केल्यारीचे 100 10% मात्र करेक्ट जावचे गे देवादिकान यज्ञ याग होम हवन केला म्हणून जाल्यार 100% करेक्ट जाता गे ऋषीश्वरान केलेले यज्ञ याग 100% समजत गे सामान्य मनुष्यान करचे यज्ञ याग होम हवन आस पळया ते केवल 100% मात्र समजवचे अयो 10% समजल्यार वरल ते 90% जॉईंट करचे कशें पडटा हांव नाही अनेक पवमान होम करूया एक पवमान होम केलेले 90% समजाय न्ही म्हणून अनेक होम करचो तेवूय समजायना ताका म्हणलें खंय केल्लेलें हवन 100% कंप्लीट जावका म्हणून जाल्यार ताका आमगेलें भावना आमगेलें मन एक जावका के भक्तीन करका म्हणून सांगिल्लें कशें लेका म्हळ्यार मनुष्याक हे कलियुगांतू एक घडी म्हळ्यार मन स्थिर राबना आत्तांग बैसला म्हणून जाल्यार फुडें सकड फोन आशिल कडेन वचका आशिल्ला आतां आशिल कडेन सोदून फोन येता जेवलाच्या बैसला की
एका संधी करू बसला की निद्दला की कसन करत म्हणून गोत ना 24 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ದತ್ತ 24 ಗಂಟೆ ತಕ್ ಪುರುಸೋತಿನ मन स्थिर रब्बाना म्हणल कथीर जावन घेवन गरुड पुराणान सांगिल कथीरी हे हरिवंश कथा श्रवण कोण करता तांक चांग संतती जाता म्हणून नाही हे चांग संतती दवचक हनी हरिवंश पुराणाक कसन लिंक अस कसन कनेक्शन अस नाही बट मग आमक संतती जाल्ल्या म्हणून जाल्यार रे ह्या जन्माचे पुण्य नाही कहते खंचकी पूर्व जन्मांत आम्ही हरिवंश ऐकलेल्या पुण्या निमित्तान आमकां आज संतती जाल्ल्या आज आम्ही ऐकता असं म्हणून जाल्यार रे नेक्स्ट जन्माक आम्ही आस्ती करता असं आजी मुखावेल जन्मजन्मांतरान तू चांग संतती जावका म्हणून जाल्यार हे हरिवंश पुराण श्रवण कोरका भारी चंद हे हरिवंशाच्या आरंभारी सांगताची लोकांतू संतती जायनातील कारण कसं नाही म्हणून योषित फल पुष्पानां बालानां गातिनी तथा लोकांतू संतती दानी अशी आसच्या की एक फर्स्ट रिजन कसं नाही म्हळ्यार स्त्रियान सकणी पुडुटोनस पळया जड्डा फूल काडचस पळया तें एक व्हड पाप काय फल काढता पळया जड्डा जाल्यार फ्रुट्सांनी ते काडू नाका करतना करी ते काडले म्हणून जाल्यार व्हड पाप काय बट माम आम्ही हरिवंश पुराण ऐकूचे येऊनच मिस्टेक जाल्ले म्हणून कसं म्हणून आम्ही सकणी पुडुटून काडचे फूल ताका म्हळ खंय तुम्ही फूल काडा दोष ना केदना म्हळ्यार ते काडलेलं फूल देवाला पैमुळान तोचून समर्पण जाते म्हणून जाल्यार ते फूल काडलेलं सार्थक नाही जाल्यार बिनी हांव अशी सांगून राबयल म्हणून जाल्यार स्वल्प जन कसं की फूल काडचे येवन गंतूचे सगळं करता आशिल्ले तांणी भटमामान सांगलां आमकां फूल काडू ना म्हणून घेवन पल्ले दुखून बमणाक वॉकिंग आउट येताना फूल काडया भटमामान सांगलां आमकां आनी फूल काडू ना म्हणून सांगलां बारीक कश्ट फूल काडल्यार रडना ते काडलेलं फूल देवाक समर्पण जालें म्हणून जाल्यार सार्थक ताकाच केलो लोकांत पळयताच पळया हे चेडूवांक सकड केलो सकड अभ्यास आसा नुत वतन झड्डाक कट करता वच्चे गेल्ल मोडचो फूल काण उडोवचो एका रुक्का फत्तूर मारचे व्यर्थ जावन जाल्लें ते फल व्यर्थ जालें म्हणून जाल्यार कसन आमी जिवनांतू ते उपयोग केल्यार येडना ते उपयोग केल्यार सार्थक जावका म्हणून जाल्यार देवाक समर्पण करका पळया फुडें काळांत कशें आशिल्लें म्हळ्यार मार्केटां दुखून हाडलेली वस्तू डायरेक्ट उपयोग करचे ना आशिल्ले रॉ उपयोग करना आशिल्लीच कसं असो तंगेल भावना बेकरी दुखून हाडो अंगडी दुखून हाडो एटलिस्ट देवाल पैमुळान दवरका काय कसं म्हळ्यार तांतू मेक करतना कसं बिनी तांतू क्वॉलिटीन तू काही बिनी कॉम्प्रोमायज जालेलो आसा जाल्यार हेल्थ सोडा त्या विशय सोडा बट तांतू केलेल्यान तू कसले दोष आसा म्हणून जाल्यार त्या निवृत्ती जावका म्हणून जाल्यार देवाल पैमुळान दवरलो म्हणून जाल्यार प्रसाद रुपार स्वीकार केलो म्हण कितें जाता म्हणून बारी जागृत जावका देवाल येदूर दवरून खावेत म्हणून भटमामान सांगला म्हणून मार्केटां मेळ्ळें सगळं आनी देवाल येदूर दवरून भटमामान सांगला कस्सने आण खाया तुम्ही देवाला दूर दवरले जाल्ले म्हूण देवाला दूर दवरतना जाल्यार जागृत जावका कसन आमी देवाला दवरका म्हूण कसला म्हळ्यार देवाल एक स्वभाव आसा मनांत वरा आमी देवस्येशः स्वभावोयम आमी कसन दिताची कसन दवरताची कसन करताची ते देव 100 वंट्यान आमकां रिटर्न दिता काय ताकाच पळया यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि यद् ददासि यत् यत्तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम तू कसन करता ते देवाक समर्पण करी पळया आजी देवाक समर्पण करनी म्हणून जाल्यार तुम्ही कितले व्हड देवा पूज करा कितले व्हड यज्ञ करा याग करा लास्ट कस पळया कृष्णार्पण म्हणचे खंडितक विसर नकाच कसला म्हळ्यार कृष्णार्पण म्हणी म्हणून जाल्यार इनकम्प्लीट काय ते ताकाच पळया कितले गडबीड आसल्यार नाचिके रब्बा एक कृष्णार्पण करून वचा म्हूण म्हळ्यार कृष्णार्पण करून वच्चे तितलो पुरसत ना भट माम घंटे 12:30 जाल्यार पन्न घालका म्हूण ताका आयलेल्यांक कृष्णार्पण करचे बात तेक विना देवाल पुजे कृष्णार्पण करून वचका म्हळ्यार तात्पर्य वचना सांगील कसला का म्हळ्यार देवाल प्रिती कतिरी कसले फल पुष्प काळ्यारी दोष ना ताका पळया आजीके आमगेलन ते संप्रदाय आसा आमकां कसले म्हणून गोतना घरकडे फल हाडले म्हणून जाल्यार डायरेक्ट बायल मनशान ते कट्ट करचे ना आज घरकडे कुवाळ्यांनी हाडता पळया वैव म्हणून बामणा लागे आयुध दिवन कट्ट करून घेवन बायल मनशान घेवचे नारळ जाल्यार हेची बायल मनशान डायरेक्ट बेतूच करप ना हे सक्कड लोकांतूल नियम हे सक्कड
योषित फलपुष्पानाम बालानाम घातिनी तथा अनेक समळ बैलमनशांक मात रेग्युलेशन व तकाची दर्लमनशांकदलरीची संतती प्रतिबंधक दोष येवच्याक जन्मांतरांतुल पापाच कारण कसं नाही म्हणा रे जोळचे दिवस पळया त्या वाडाईल म्हणून जाल्यार ताजी तितलो व्हड दोष ना काय कसं काय आमी म्हणचवे कुलदीपक आहा म्हूण कुलदीपक आहा म्हळ्यार आमगेल कुलाक उजवाड हाडतालो म्हूण तकाच पळया पणत्र मुख पळोवचे दिव लावचे कसला म्हळ्यार हो आमगेल कुलाच्या मुखावेल सक्सेसर म्हणून आज आलोचन केलं म्हणून जाल्यार भारी भयंकर करता कसं म्हळ्यार चरडान जन्म आयल दिवस दिव लावचे नाही तागेल कारण दिव वाडोवचे एकदम फक्त दिव वाडोवचो ताका म्हळके आमगेले मालगड्याले एक क्रम आशिल कसं नाही म्हळ्यार दिव वाडय म्हणून सांगचे क्रम ना दिवचिके सान कोरून यो म्हूण पळया फुडें कालाचे जनान भरती जनान सांगू आशिल्ले दिवचिके सान करी म्हूण वाडय म्हूण डायरेक्ट कोणें सांगचे क्रम ना तशी भालानाम घातिनी तथा हे सक्कड केलेल्या पापाचे कर्माचे फला निमित्तानं मुखावेल जन्मांतू संतती प्रतिबंधक दोष येतके ते दोष कसं नाही म्हळ्यार एकची गर्भ राबना रब्बिल गर्भ स्राव जाता एक वंध्या दत्ता एक काक वंद्या एक संतती दत्ता एकची जन्माक चल्ली चरडू जन्मा येता हे सक्कड संततीचे पूर्वजन्माचे कर्माचे दोष कैत नाही ते दोष निवृत्तीक उपाय कसं नाही म्हळ्यार हरिवंश कथाश्रवण कोरका काय भारी चंद सांगता हरिवंश कोण नियमबद्ध जावन घेवन 10 वेळार हरिवंश पारायण करता श्रवण करता तागेले कसले एक जन्माचे दोष आस म्हणून जाल्यार प्रतिबंधक संतती प्रतिबंधक दोष आस म्हणून जाल्यार ते निवृत्ती जाता काय तशींची जल्लेल चरडू रब्बाना आज भरती कडेन कंप्लेंट आसा जन्मा येता प्रीमॅच्युर्ड जावन जन्मा येता म्हणून जाल्यार 7 वेळार हरिवंश पारायण श्रवण कोरका काय हे सक्कड भरती विषय सांगला कसले सांगील कसला का म्हळ्यार संतती प्रतिबंधक दोष निवृत्ती जावका म्हणून जाल्यार जीवनांतू अत्यंत मुख्य हरिवंश श्रवण कोरका हरिवंश पुराण श्रवण कोरका हे हरिवंश पुराण म्हणून हांव सांगलें जाल्यार हे पुराण म्हळ्यार ताजे वेटेजा निमित्तान ताका मेळ्ळा एक्चुअली हरिवंश म्हळ्यार महाभारतांतलो पार्ट देखून हक्का इतिहास म्हणतच आताच इतिहास गोतस न्हू तुमकां इतिहास म्हळ्यार एक्चुअली अर्थ कसं गोतस्वे ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ತಿದ್ದದೆ ಹಾಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಣ್ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ತಿದ್ದದೆ ಹಾಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇತಿಹಾಸ दला आईचे सोशल स्टडीज आणि ऐकल म्हणून जाल्यार एक समना हे इतिहास रचन केलेलं कोण आहे म्हळ्यार साक्षात परमात्माला अवतार दावन आशिल्लो वेदव्यासान जयनाम इतिहासोयम कृष्णद्वैपाय नेरितः पळया इतिहास म्हळ्यार कशी म्हळ्यार जल्लेले ते सकड हिस्ट्री क्रिएट करून बरोवन दवरचे सम बरोवन दवरला रडना जाल्यार हे वेदव्यासान कशी बरयलें म्हळ्यार लाईव्ह बरयला काय लाईव्ह म्हळ्यार ताणे बरयल नंतर ताका समजावन घेवन महाभारत रचन जाला डायरेक्टर स्वतःची त्या फिल्म मेक करतना ताण इन्वॉल्व जाला कशी ताजी स्क्रिप्ट सकड परमात्मान महाभारत रचन जावका जाल्यार फुडेंच रचन केल्या आम्ही तुम्ही सकड जल्लल विषय कडेन कोट कोण इतिहास म्हणचे जाल्यार मुखार सुन अशी जावका म्हळ्यार विशयार सुरवेक वेदव्यासान हे महाभारत रचन केल्या तसल ते महाभारतांतले सार आणि अत्यंत श्रेष्ठ इतिहास पुराण आणि शास्त्र म्हणतच शास्त्र म्हणचे कसं का म्हळ्यार हे सामान्य मनुष्यांक देवाल विशयार समजून घेवच्याक शास्त्राकाची शरण वचका काय शास्त्र म्हळ्यार मेळमेळेल शास्त्र न्ही सच्छास्त्र योनित्वात म्हणतच रज्ञजुस्सामथर्वाश्च भारतं पंचरात्रकं मूल रामायणंचैव शास्त्रमित्यभिधीयते शास्त्र म्हळ्यार खंयचें म्हळ्यार 4 वेद पंचरात्र आगम महाभारत मूल रामायण
आणि हक्क अनुगुण जावन शिले सक्कड उपनिषत् आणि आप्तवाक्य हे सक्कड शास्त्र हक्का पौरुषेय ग्रंथ म्हणतच. वेदाक अपौरुषेय म्हण तक कोणे क्रिएटर ना ते अनादी कालादकून नित्य जावन आशिल्ले ते वेदव्यासान हे पुराण रचन करचे वसून हक्का पौरुषेय ग्रंथ वेद सोडून घेवन वेद प्रतिपाद्य जावन आशिल्लो परमात्मान स्वतःची अवतार घेवन रचन केलेले पवित्र जावन आशिल्ले ग्रंथ हे पुराण ग्रंथ. पुरा परंपरा व्यक्ती इति वै पुराणं स्मृतं निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापैः प्रमुच्यते. हे पुराण म्हणले हक्क नाव येईल कसलक म्हणरी व्हेरी लेंथी आणि बोरिंग असं म्हणून आम्ही सांगचे कसं सांगत असं भारी दिगस का आणि व्हेरी बोरिंग असं म्हणून तक पुराण म्हणचे कसला म्हळ्यार पळया उल्लैल चड जाल्यार अर्ध गंट जाल्यार चड जालें म्हणून जाल्यार रे तो कसम पुराण उलयत म्हूण कळना म्हूण आमगेल नॉलेजान तशें तितलेच जाल्यार पुराण म्हळ्यार अर्थ कसो ना म्हळ्यार सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणं. हे जगत्यांतू जगत्य सृष्टीदल्ली कशी हे जगत्यांतू सक्कड प्राणी प्रपंच सृष्टीदल्ली कशी तज्जे वंशाची विस्तार कसने हे सक्कड खई उल्लेख करता तक्का पुराण म्हणतच. तसल ते हरिवंश पुराणांतू बर्ती जनांक संशयस. हरिवंश पुराणांतू 3 पार्ट टोटल महाभारतांतू 18 पर्व म्हणतच. हे 3 ऍड केलं म्हणून जाल्यार 21 पर्व नाही बट मग काली तुम्ही 97 म्हळले आणि 3 म्हळले 100 पर्व जाले पळया ते सक्कड चॅप्टर्स म्हणून आसा नचवे त्या चॅप्टर्सांत वापास भितवयले एक वापास चॅप्टर्स असता अध्यायांत वापास अध्याय असता. तशी महाभारत कशी म्हळ्यार प्रति पर्व रसोदय म्हूण आज आम्ही कब्ब काय नचवे आता कब्ब खावचे क्रम सगड गेला पुढे कालांतू चेडूवांक कब्ब कट करून दिला कब्ब खाता आशिल्लीच कब्ब कितलं चपत पळया तितलं गोड रोस येता प्रति एक ताजे पार्टाक जाल्यार भरती स्वीट आशिल्लो रोस येता. तशीच महाभारतांतू तुम्ही खंयचे पार्ट काडा ते अत्यंत गोड ताका भरती जाणां आता महाभारत एवॉयड करूं सुरू केला कसं रे निमगेला रे नाही बट माम आमकां डॉक्टरान गोड आनी चड यूज करूं ना म्हणा लेवल शुगर लेवल चढता देखून आम्ही ते आपूण बट माम बरती स्वीट नव्हते म्हूण स्वीट आपूण नज म्हणा डॉक्टराना म्हूण कसले असो ते 3 पर्व खंयचे म्हळ्यार एक हरिवंश पर्व एक विष्णू पर्व आणि भविष्य पर्व म्हण. हक्का हरिवंश म्हणाल नाव येवचक हरी म्हणाल नाव दवरका आशिल्लें कसले का कृष्णाला जन्माची लील सांगचे नवय कृष्ण पर्व म्हणून दवरे आशिल्लें नवय एक विष्णू पर्व म्हणून ताका नाव देवरी आशिल्लें जाल्यार शास्त्र प्रपंचांच कशी म्हळ्यार परमात्मा नाव कोट करतना खंय जाल्यार पळया हरी म्हणूच कोट करचें दासान समेत तशी कोट केला अंतरंगदल्ली हरिय काणदव हुट्टु कुरुडनो म्हूण तकाच पळया हरिकथामृत सारा हरिभक्ती सारा अशी हरी म्हळ्यार शब्दूच भरती यूज केला. ताका अर्थ कसं नाही म्हळ्यार हरी म्हळ्यार शब्दाचे अर्थ कसं नाही म्हळ्यार हरती इति हरी संहरती इति हरी मनुष्याला जन्मजन्मांतरांतून पाप हरण करचे कोण आहे त्या परमात्मान देखून ताका हरी ही म्हणतच. भागवतांतू एक श्लोक भारी चंद येता सकृद उच्चारितम्येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति. सकृद उच्चारितम्येन एक वेळार म्हळा पुरके सकृत म्हळ्यार ओनली एक वेळार मात्र उच्चारितेन हरिरित्यक्षरद्वयं हरी म्हळ्यार शब्द एक वेळार म्हळ्यार ताणे हेडे कट्टी म्हणचवे हातपायात सकड प्रिपेर जावन घेवन मोक्ष वच्चा रेडी जावन राबेता म्हूण हे विशयार मागेले तुमगेले केलो विशय सांगचे आसा. आज ही सकाळी स्वाम्यान प्रातकालारी तांगेले आमकां चांग विचार मंडन करतना वय रे आमी भरती पाप करतना एक वेळार म्हळा पुरवे
हरी म्हूण सांगलें म्हणून जाल्यार मोक्ष वत्ता म्हणून जाल्यार रे जीवन पर्यंत साधन करचें अगत्य ना मू ताका म्हणलें हें अंतू थोडे येया म्हूण आसक्ती दाखोवचे खातीर अर्थवाद म्हणतच जाल्यार आमी आज अंगात हरी म्हणचे पुरोचे आनी हेज्जे गेले नंतर आमगे निमित्तान 100 पाप जाता जावक्के 1000 माडुवे तप्प न्हू म्हूण आमी सकाळी फाल्ली जाल्या नंतर रात्री भितर आमी कितले चुकी करता म्हणून कळलाच काय देखून साध्यशील तितले हेज्जे हेज्जेक आमी देवाला नामस्मरण केलें म्हणून जाल्यार त्या पापां देखून परिहार जावचे साध्यच काय म्हणल खातीर जावन घेवन हरिवंश पुराणांतू हरी आनी वंश म्हणल शब्द दिला हें जाल्यार भरती चंद पळया वंश म्हूण सांगचें बिदिरू न्हू बिदिराक वंश म्हूण नांव संस्कृतांत तुमी कोणें पळयलाच की बिदिरू कशी वाडता म्हूण घेवन बिदिरू म्हळ्यार केदना एक झाड जावन वाडचें क्रम ना हिंड हिंड जावन वाडचें आनी दिग वाडचें वंश म्हळ्यार तशी जावका म्हूण आमगेलो वंश म्हळ्यार समृद्ध जावका आनी उन्नत जावका म्हळ्यार अर्थ रे ताका वंश म्हळ्यार शब्द दवरला आनी संस्कृतांतू व म्हळ्यार ज्ञान म्हळ्यार अर्थ वाती जानाति इति वम म्हूण आनी शम म्हळ्यार सुख म्हळ्यार अर्थ ताका पळया स्वाम्यान सभा कार्यक्रमा येवन बसलो कोडले एनाउन्सर सांगता आतां वैदिकाल प्रार्थना जाता म्हूण तेदान वैदिकान येवन मायकार म्हणचे सुरवे कसं नाही म्हळ्यार शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो म्हळ्यार ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಹ ಸುಖವಾಗಲಿ ಸಕಡಾಂಕ ಕ್ಷೇಮ ನಾವು ಅವನು ಶ ಮಳರಿ ಸುಖ ಮಳಲರ್ತು ಶರ್ಮ ಶಾತ ಸುಖಾನಿಚ ಹೇ ಕೋಶ सांगिल कसालक मळरी वय बट माम व मळरी ज्ञान श मळ सुख ते मध्ये एक शून्य असमु त्या कसं नाही मळके अनुस्वार तका मळके ते शून्य असपळया परिपूर्णाचे संकेत शून्य मळर पूर्ण म्हणून ಸುಖಪೂರ್ಣ ನಾದವ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ನಾದವ ಅಮ್ಮನು ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಆನಂದವನ್ನ ಉಣಿಸುವವ ಅಮ್ಮನು ಹೇ ಹರಿವಂಶ ಶ್ರವಣ ಕೇಳಲ್ ಮಾತ್ರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಾವನಶೀಲ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಾವನಶೀಲ ಸುಖ ಮೆಳತಾ ಮಳಲ್ ಖತಿರದಾವನ್ घेऊनची ಹಕ್ಕ ಹರಿವಂಶ ಮಳಲೆ ಅನ್ವರ್ಥದಾವನಶೀಲ ನಾಮ ದವರ್ला तसल ते हरिवंश खंय दुखून प्रारंभ जाता म्हणून सगळ्यांक गोतस भागवताच्या अंत्यांतू परीक्षितान तक्षकाले दंशा निमित्तान तागेले देहत्याग जाल्ले कुडले जनमे जयाक द्वेष येयलके ते तक्षकाक मारचे खातीर एक मारण सर्पयाग प्रारंभ केलके आजी मंत्र पठन केले म्हणून जाल्यार त्या मंत्राक समजावन आहुती पुडकची तशी दೊಡ್ಡ ऋषीश्वरांक बसून घेवन अत्यंत अपरूप जावनशील सर्पयाग प्रारंभ केलके तंतु नाना तराचे सर्पाले नाव सांगून घेवन यागांत आहुती दितसके पळयत पळयताची सर्पकुलांतून सकड सर्प येवन पडतसच यागांतू कृष्णार्पण जातसची पळयले पळयले तक्षकान कसन केलें म्हळ्यार इंद्राक वचून घट्टी धरलके आत्ता निमाक वांचना म्हणून म्हळ्यार तागेल नांव आयले नंतर ताण पडकाची तागेल लक्ष कसं नाही म्हळ्यार हे तक्षकाक मारण करका म्हणून हाण कसन मंत्र सांगले म्हळ्यार इंद्राय तक्षकाय स्वाहा म्हळगे आत्ता पापी लागी गेल म्हणून जाल्यार बारी डेंजर कला म्हळ्यार तोवे नाश जाता लागी आशिल्ल्याके व्हरता लागी वतना ताण कसने कॉम्प्रोमाइज करनी तक्षकाक इंद्र समेत जावन आशिल्लो तक्षक येवो म्हूण घेवन यागांत आहुती सांगले काय तत्क्षण इंद्रान वचून चतुर्मुख ब्रह्मा लागी प्रार्थना केलेलो तवळी तो ब्रह्म ब्राह्मण रूपार येवन प्रत्यक्ष जावन ताण म्हळके हे पापी हे जनमे जया लोकांतू कोणाके कोणाके मरणाक कोणे कारण नाही रे निमित्त मात्र कसलक म्हळ्यार जन्म आयलेल एक व्यक्तीक मरण म्हळ्यार शतसिद्ध सहज आज तूं हे सकड सर्प याग केलेल्या निमित्तान तुगेला आन वांचून येता म्हणून जाल्यार खंडितक तूं याग करी हांव नाका म्हणा हंगेले मरण जाल्या निमित्तान तुगेला आन काही वांचतवे म्हणताना तुगेला अन्नाल मरणाक निमित्त तो विना कारण तो नाही मरण म्हळ्यार मनुष्याक अनिवार्य
देहिनोस्मिन् यथा देहे यौवनम कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः न तत्र मुह्यति. हे सहज फॉर्मॅट पळया. देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा. जन्म आयल ಕೂಡಲೇ ಬಾಲ್ಯ ಮಳಲೆತ್ತ, ಬಾಲ್ಯ ವಚ್ಚುನು ಕೌಮಾರ ಎತ್ತ, ಯೌವನ ಎತ್ತ, एक दिवस वृद्धाप्य ಎತ್ತ. जन्म आयला चरडो अयो हांव यंग जाल्लो म्हूण खंय दुःख पावनी ताणें खुशी पावलो. वृद्धाप्य आयिल्ले नंतर जाल्यार कसले कंप्लेंट करूना. कसले म्हळ्यार ते लोकांचे नियम, ते प्रकृती नियम. कशी की जन्म आयला चरडो अभिवृद्धी जावन घेवन, प्रौढ जावन घेवन, बालक जावन घेवन, यौवनावस्थेंत येवन, वृद्धाप्य येवन घेवन मरण जाता. तशीच देहांतर प्राप्ती ही त्या जाल्यार एक लोकांतूल नियम. तू हक्क कसनेची द्वेष कोरनो प्रयोजन ना म्हणतना थंयकची तक्षकाले निमित्तान कोरतसल ते सर्प याग राबयल केत. सर्प याग राबयल वयत जाल्यार इतलं सर्पांक मारण होम केलेलं एक पाप असतं. त्या पापा प्रायश्चित्त कसं करचें म्हणके ताका कसने कोरनाका. महाभारत आयकव म्हणके. महाभारत म्हळ्यार तागेले मालगडेले जन्माचे वृत्तांत. महाभारत श्रवण केलें मात्रान हे पापान देखून सकड तूं परिहार जाता म्हणके. तशी जनमेजयान व्यास शिष्य वैशंपायनाल मुखांतर हे सगळे महाभारत आयकल कयतो. हे आमकां मेळ्ळेलें कशें गोतस्वे नैमिशारण्यान देखून आमकां मेळ्ळेलें. नैमिशारण्यान तूं चेंचे टेक्स्ट काण घेवन शौनकादी महर्षीन सूत पुराणिकाला प्रश्न केले काय. ताका पळया आज लोकांत तुम्ही खंयची काणी ओपन करा, खंयची काणीचे सब्जेक्ट ऑन केलं म्हणून जाल्यार स्टार्टिंग येवचे चॅप्टर कसं नाही म्हळ्यार नैमिशारण्य म्हूण थंय सूत महर्षी आनी शौनिकादिलेची संवाद येवचे. तशी जनमेजयान महाभारत ऐकून जाल्ली नंतर पळया तितलं सुलभ ना ऐकूचे म्हळ्यार लक्षात्मक जावन आशिल्लो ग्रंथ तदेक चित्त तल्लीन जावन घेवन एकाग्रतेनं तो आयकत आशिल्लो काय. आमकां आयकत आयकताची काल सांगिल्लें नाही स्वल्प वेळ पुढे सांगिल्लें आमकां विसरता. जाल्यार ताण सक्कड आयकून जाले नंतर लास्ट तागेलो प्रश्न केलो काय. प्रश्न कसं केलें म्हळ्यार कृष्णाले दिव्य चरित्र ऐकून म्हाका भारीची उल्हास आयला, उत्साह आयला. जाल्यार तूं कृष्णाल जिवनांत तुलें बाल्य चरित्र चड वर्णन करनी. वृष्टी अंधक यदुवंशाचे ते सक्कड लीला वैभव म्हाका वर्णन करी म्हणून वापस ताणें प्रश्न केलो काय. आमकां प्रश्न येवचे भारी कश्ट बा. प्रश्न जाल्यार केलो जाणांक येता आयकल्यार भरती हास येता. विचित्र प्रश्न येता केलो जाणांक. क्लासान तूं लेक्चरान 1 घंटो पाठ करून तरी स्टुडंट्साक निमील काय एनी डाउट्स तुमगेले कोणाक डाउट्स आसवाचे काय राबून सांगा म्हणलें काय. कोणेय उठयनीच लास्ट बेंचा दुखून एकलो उठयलें काय. सर एक क्वेश्चन आसा म्हणलें काय. कसं रे म्हणलें काय. नेक्स्ट एग्जामाक क्वेश्चन पेपर प्रिंट जावचे खंय म्हणलें काय. असल सगळे प्रश्न येवचे आमकां. सांगिल्लें कसलें आसचें पुरो जाल्यार सांगिल्लें कसलें का म्हळ्यार तितले काळ पर्यंत ऐकून घेवन त्या उडगास दवरून घेवन आनीक ऐकू का म्हळ्यार अपेक्षा पळया. आमकां तशें न्ही. भटमामान कितले वेळा कैद करता पुराण आमी कितले वेळा भायर सरचे म्हूण एक वेळा पूर जाल्ले म्हूण तशें जाता. जाल्यार ताका तशें न्ही. आनीक ऐकू का म्हळ्यार अपेक्षा. ताका हांव म्हळें एक पुराण आयकल्या निमित्तान आनीक ऐकू का म्हळ्यार अपेक्षा येयली म्हणून जाल्यार तें आयकल्यार सार्थक काय. तशी ताणें प्रश्न केलेलो तवळी वैशंपायनान जनमेजयाक खंय दुखून स्टार्ट केला म्हळ्यार सृष्टीच्या आदी काला दुखून कीट दुखून कैट भारी पर्यंत प्राणी पशु पक्षी जनालय प्रपंचाचे आहार विहार जनजीवन खगोल भूगोल तत्वज्ञान सामान्य ज्ञान व्यवहार ज्ञान हे सक्कड ताणें कोट केला काय हे हरिवंश पुराणांत. तशी आरंभारी सृष्टीचे प्रारंभ कशी जाल्ले म्हणून सांगता आसच.
प्रलयोदकांतू परमात्म निद्दलल काही पळय देवाला उजवाड केदाना म्हळ्यार सृष्टी काल देवाल दिवस देवाल रात्री काल केदाना म्हळ्यार प्रलय काल देवाल रात्री काल आसीदुदारवारो गुणेरप्रमेय भारी चंद मध्वाचार्य वर्णन करतच लक्ष्मी भुजांतर्गत स्वरतोपि चाग्रे प्रलय कालांतू परमात्मान सक्कड तगेले गर्भा भितर तगेल पोट्टा भितर हे सगळेच प्रपंच तगेल पोट्टा भितर ताण दवरून घेवन प्रलोदयोदकांतू परमात्म निद्दोन शिल्के कोणा लागी म्हळ्यार आज आमी म्हणचवे बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी म्हूण देवान पय्या बोट तोंडा घाल म्हणून जाल्यार करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम अरविंद म्हळ्यार कमल तीन कमल वर्णन केले हांगा करारविंदेन ಕಮಲವೆಂಬ ಕೈಯಿಂದ ಪದಾರವಿಂದಂ ಕಾಲೆಂಬ ಕಮಲವನ್ನು ಮುಖಾರವಿಂದೆ ಮುಖವೆಂಬ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾನ ತಗೆಲೆ ಅಂಗುಷ್ಟಾಚೆ ಬಾಟ ತೊಣ್ಣ ಅಂತ ದವರ್ಲಕೈ त्या केद्दन देवान पय्या बोट तोंडा दवरल पळय ज्ञानी लोकांक सकड भंय प्रारंभ जातके भंय प्रारंभ जात कसले म्हळ्यार तांकां गोत आसा आनी प्रलय येता म्हूण प्रलय अंतुले रूप त्या परमात्माले आतां कशें पळय चरडू बिनी हांगा खेळतस म्हणलेक्या थंय कसं की करंटाचे एक विशय आसा चरड वचून ताका आपुडूक स्टार्ट करता चरडाक भंय ना जाल्यार लागीं बशिल्ल्या मालगड्यांक भंय आसा कला म्हळ्यार कळटा ताजे नेक्स्ट स्टेप कशें रे म्हणून मालगड्यांक वतस देखून ते पळयतल्यांक भंय करता अयो चरड आपुडता म्हूण तशी ते ज्ञानी लोकांक परमात्माल ते प्रलय रूप पळयल कुळ मनांत भंय जातके सांगिल कसाल्याक म्हळ्यार भारी चंद हें विष्णु तत्व म्हळ्यार ग्रंथांतू परमात्मान प्रलय कोर्च खंचिकतिरी म्हळ्यार भारी चंद उल्लेख केला विश्वस्योदय मातनोति तनुं त्राणं विधत्ते पुनः सौख्यातीतरः निसादनमलं वक्तिश्रुतीः व्यञ्जयन् स्वापं प्रापयति श्रमापरतये कल्पावसाने च यः तं देवं पितरं पतिं गुरुतमं वन्दे रमावल्लभं कशी म्हळ्यार चरडू ग्राउंडांत वचून भरती खेळना आयला म्हणलेक्या भरती आयास जाला म्हणून जाल्यार त्या चरडाक लायक करून हाडून नवे ड्रेस घालून घेवन पोट भरून जेवण करून हांवच त्या चरडा न्हीद करयतके चरडू न्हिद्दनी म्हणून जाल्यार हांवच कसं करता म्हळ्यार चरडा लागीं न्हिद्दला म्हणके एक्ट करतके हांव सुख न्हीद येना जाल्यार केलो कडेन विचित्र चरडाक न्हीद करचें म्हण घेवन हांवच चरडा घेवन न्हीद करचें वता चरडू खेळत आसता हांवच हाजे सकड विषय भरती आसा कसले आसो लक्ष्मीन जगयल नंतर परमात्माला सृष्टीचे व्यवहार प्रारंभ जातके अंतू भरती शास्त्रार्थ आसा कसलक म्हळ्यार देवान सृष्टी करची कसलक म्हणून आज आमी नवे नवे सृष्टी करतात कसले म्हळ्यार आमकां ते केल्ल्या निमित्तान आमकां उपकार आसा आमकां प्रयोजन आसा देखून आमी करतात प्रयोजन ना जाल्यार बिलकूल कोणें करनाच जाल्यार देवाले सृष्टी तशी नाही की कसल्याक म्हळ्यार देवाक प्रयोजन आसा म्हळ्यार अपेक्षा येईल म्हणून जाल्यार तो देव नाही कला म्हळ्यार लोकांत तो देव म्हणचे कोणाक म्हळ्यार आप्तकामस्य का स्पृहा ताका कसनेची अपेक्षा नातील कोण म्हळ्यार परमात्मा मात्र लक्ष्मीक समेत अपेक्षा आसा तसल त्या परमात्माक सृष्टीचे प्रारंभारी लक्ष्मीन जगयल तवळी परमात्मान तागेले व्यवहार प्रारंभ केले काही भारी चंद सांगते हैं हरिवंश आपो नारा इति प्रोक्ताः आपो वै नरसूरवः अयनं तस्यता पूर्वं तेन नारायण स्मृतः म्हणून नारायण म्हळ्यार शब्द देवाल नाव तक भारी चंद अर्थ पळया नाराह म्हळ्यार उदक म्हूण अर्थ जाता न विद्यन्ते अराह म्हणून हे उदक कोणाल निमित्तान प्रकट जाले हे उदकाक आश्रय कोण एका कोणाल अंत उदकाक आश्रय आसा भारी जटील पळया
आज सकाळी आम्ही भजन ऐकनच वे नी माये येळोगो निन्नोळे वायो म्हणून हे उदकाक आश्रय परमात्मो देवाल निमित्तान उदक प्रकट जालके प्रलयोदक देवान उदकाक प्रकट करचे वसून उदकान तसचे वसून तक नारायण म्हणल नाव ते उदकांत भरती काळ शयन केलं त्या परमात्मान सृष्टीचे प्रारंभारी ते गर्भोदकांतू प्रलयोदकांतू तगेले वीर्य दवरलके अंड रूपारी ते अंडांतू चतुर्मुख प्रजापती भरती काळपर्यंत तंत आसून घेऊन भरती काळ नंतर ते अंड भिन्न जाऊन तो भायर राहील काय ते वीर्य हिरण्य वर्णारी कन्वर्ट जाल काय तकाच पळया चतुर्मुख ब्रह्मांड देखून जन्म आयलो देखून ताका हिरण्य गर्भ म्हणतच स्वयंभू चतुरानन तक्का तगेल निमित्तानं तो प्रकट जावचे वसून ताका स्वयंभू म्हणतच तसल त्या चतुर्मुखाक ब्रह्माक प्रकट केल्यानंतर त्या अंडाचे दोन भाग झाले त्या वैरचे भाग सक्कड वैरचे 7 लोक जालके तुग्गूच भाग सक्कड अतल बितल जुतल पाताल तुग्गूच भाग जालके मध्य पृथ्वी हे उदका वैरी तेलवतस काय तत्क्षण परमात्माने 4 दिक्कू प्रकट केलके विदिक्कू प्रकट केलके आणि चतुर्मुख ब्रह्माक म्हणके तू सृष्टीचे कार्य मुकार करी भरती व्यत्यास काय रोदनाथ रुद्र म्हणून रळल निमित्त अंतक रुद्र म्हणून नाव दवरल काय ओ जगत्यांतशील सकड रुद्राचे कलबड सकड रडतलेचे बड दलर व्यत्यास कसं नाही म्हणरी लोकांतू मिनिमम रळल कोण गोतस्वय रुद्र काय आणि आम्ही तुम्ही रळल काउंट करू जाय ना लाईफ लॉंग आम्ही रोडचे पळया तागेले रडप जायनी माराया म्हणून केतन पळले रोड चेताणे म्हणून लाईफ अंत आईल नंतर रणिदल म्हणून दला रे डॉक्टर आपण ताण 4 पेट्ट मारनो चरडान रडतर वरलाल हसतात नाही जाल्यार वरला रडताच त्या कबीरानं मनांत वेल काय कबीरा जब हम फैदा हुए जग हसे हम रोये म्हणके चरडान जन्म आयल कोण हांव पळयलें जन्म आयलाल चरडू रडता वरलाल जगत्य सक्कड हसता ऐसे करने करते चलो जग हम हसे जग रोये म्हणून जाल्यार म्हाका एक वर दी तूं कसं नाही म्हणल्यार रे अंत्यारे हांव हसता जीव सोडका जाल्यार जगत ते रोडका म्हणलें कसलें असो रुद्रान जन्म आयल नंतर ताण नाना तराचे सृष्टी प्रारंभ केले काय तागेले भूतगण हे गण ताण म्हणलें पूर माराय तुगेले सृष्टी पूर रबायची काय म्हणलें आणि ब्रह्मान तागेले 7 जन मानसपुत्रांक क्रिएट केले आज आम्ही म्हणच वे मरीची अंगिरस पुलस्त्य पुलह क्रतु वसिष्ठ अशी 7 जन सप्तर्षिंक ताणे क्रिएट केले दलरीची सृष्टीचे कार्य मुखार वतना तेदन उपास चतुर्मुख ब्रह्माक आदेश केला वळी
चतुर्मुख ब्रह्मान देवाल विषयार भरती काळपर्यंत तपस्से केलं काय. कसन तपस्से केलंय आणि दुखून मानस सृष्टी जायना म्हणल का तिरदावन घेऊन चतुर्मुख ब्रह्मान तागेल देह तोनी भाग दावन निर्माण केलं काय. कस्य कायम द्विधा अभूत म्हणून तज राईट साइड दुखून स्वयंभुव मनु म्हणल प्रकट झालं काय. लेफ्ट साइड दुखून घेऊन शतरूपा देवी म्हणून प्रकट झालं काय. हे मुकावेले सृष्टी काला तुले मिथुन सृष्टी फर्स्ट मिथुन सृष्टी जगत्याचे आद्य दंपती आदि मनु म्हणतात. त्याची पळया चिकेचे पाश्चात्यान कन्वर्ट करून ॲडम म्हणून करणे पाहिजे. आदि मनु म्हणून असेल कसले असं आदि मनु आणि शतरूपा देवीला प्रकट झाल्यानंतर ताण ऑर्डर दिलं काय तुम्ही तपस तुम्ही सृष्टी करा म्हणून. आणि कितलं की 1000 वर्षपर्यंत तपस्से करू प्रारंभ केलं काय. कसाला म्हणरी लोकांतू संतती भरती दवच्या पुरो संतती सकड दवच्या पुरो त्याला जल्लल संतती चांग जाऊ का म्हणून झाला रे ದಂಪತಿ भरती तपस्से करू का. भरती तपस्से केल्या निमित्तानं जाऊच संतती चांग जाता म्हणून जगत्याक मार्गदर्शन कोलच म्हण खेची चतुर्मुख ब्रह्मान तपस्से केलेलं तवळी चतुर्मुख ब्रह्मान क्रिएट केलेलं त्या स्वयंभुव म्हणून तपस्से करताना चतुर्मुख ब्रह्म प्रकट झालं काय. कसं रे तपस्से करता म्हण काय हांव तपस्से केलं कसं का म्हण रे तू सांगेल म्हण की हांव सृष्टी करचे आडना त्याला म्हाका एक वर दी म्हण काय. कसलं वर म्हण काय म्हाका मिगेल सृष्टी वयर म्हाका अभिमान येवच्या ना म्हण काय. हे सम मनान त्वरका जालेलो विषय. आमकां आम्ही केलेलं सृष्टी वयर केदनाची व्यामोह येता अभिमान अटॅचमेंट. आमकां सृष्टी केलेला आम्ही विसरताची आमगेल सृष्टी वयर आमकां अटॅचमेंट येता. पळया चरडान शिंकलें खांकलें म्हणून जाल्यार रे गांवांत आशिल्ले सकड भोंवती यो डॉक्टराक खंय दी बेस्ट डॉक्टर जावं का कलेक म्हळ्यार चरडाक शैत्य खांकी आयला म्हूण त्याची प्राय जाल्यार घरकडे आनम खांगता म्हळ्यार तागेल खांकी जाल्ले ना वते ताका वखद राखय म्हणून म्हळ्यार आमकां तितलो तात्पर्य आना. कसं म्हळ्यार आमकां अभिमान आमगेल मुखावेल पिळगे वयर आमकां अभिमान विना आमगेल मालगडे वयलो आमकां अभिमान आसना. ताका ताण म्हळकय म्हाका मिगेल सृष्टी वयर अभिमान आयल म्हणून जाल्यार हांव तुका विसरता म्हळकय. पळय ताण केलेले सृष्टी वयर ताका अभिमान आयल म्हणून जाल्यार ताका कोण क्रिएट केला देवा विसरता तो. ताका म्हळकय म्हाका दय दवरून त्या एक अभिमान येवच्या ना म्हळकय. सत्य विषय तो छंद दृष्टांत सांगता. तुमगेले होड ऑफिसान तूं एकलो अटेंडर म्हूण आसा नांव त्या चेअरमॅनान की मॅनेजरान की ट्रिन ट्रिन बेल केलें पळय ताण धांवन येवका सर ಹೇಳಿ ಏನು म्हूण ताका ಅದು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅದು ತಾ ಇದು ತಾ म्हूण ताका ऑर्डर करचें. एक दिवस ट्रिन ट्रिन म्हूण बेल केला रे यो पत्तो ना कडे लागी आशिल्ले आपयल काय वयर तो चपरासी खंय गेला पळ रे अटेंडर खंय गेला पळय खंय मेला पळय म्हळकय. ताका ताण म्हळकय सर तो चरडा खेळयता आसा म्हळकय खोपयल काय हाका चेंबर आपयल काय वयर हंगे हो म्हळकय तुका संबळ दिवचे चरडा खेळोवचे म्हळकय. नाही मागेल बायला मार्केटा वता आशिल्ली चरड हट करता आयकना म्हणून चिके कशी नुतं बसचें न्हू तुमी भायर चरडा घेवन चरडा पळयता बैसा म्हणून बायल दिवन गेले म्हळकय सॉरी एक्सक्यूज करका म्हाका म्हळकय. फाल्ले दुखून बिनी आनी चरडाक बिनी हांगा पळोवचें म्हणून जाल्यार हें कन म्हणटाची बेबी सिटींग दवन हय आनी बिनी तूं हांगा चरडा पळोवचें म्हणून जाल्यार तुका जॉबा दुखून काण रिजेक्ट करता म्हळकय. जायत म्हळकय. भरती दिवसान अशींच एक वपास एक सन्निवेश आयल खंय वपास ट्रेन ट्रेन बेल करता येवना वयर तो खंय गेला पळय आपय म्हळकय. वपास एक कंप्लेंट सर तो चरडा खेळयता आसा म्हळकय. वयर ताका पयरींतलें सांगेल मना वचना आपय रे ताका हांगा म्हळकय. कसन प्रॉब्लेम रे तुगेलें म्हळकय. कांय ना सर तुमगेल बायल आयिल्ली मार्केटा वचेक तुमगेल चरडा दिवन गेल्या चरडा खेळय म्हूण घेवन ताका चरडा खेळयचो. ओके 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 कसं चूक नका चंद करून चरडा खेळय तुका पल्ले दुखून ಸ್ವಲ್ಪ संबळ चढ करता काय चंद कोर नका चरडा चंद कोरून खेळय म्हळकय. तुगेल चरडा खेळयत म्हणून जाल्यार रे तुगेल इन्क्रिमेंट ना त्यांची बॉसाल चरडा खेळयत म्हणून जाल्यार तुका संबळ चढता म्हणून जाल्यार रे ताका म्हणलें ಚರಡು ಕಸನಸ್ಪಳಯ ಮಕ್ಕಳಾಡಿಸುವಾಗ ಮಡದೆಯೊಳಕ್ಕಲದಿ ನಲೆವಾಗ
चरडा खेळयतंदमो प्रति एक विषयार जाल्यार रिची हे देवालय म्हळ्यार एक मनांत कल्पना येईल म्हणून जाल्यार थंय अभिमान आसना. मिगेले म्हळ्यार व्यामोह येवचना, अटॅचमेंट येवचना. ताकाची शास्त्र कशी सांगता म्हळ्यार मालगड्याक उडगास काडका काय आनु अज्ज पिज्ज तागेले पशी मालगड कोण, तागेले पशी मालगड तागेले लास्ट मालगड कोण चतुर्मुख ब्रह्म, तागेले पशी मालगड कोण देव. तशी ते मला आमगेले अभिमान म्हळ्यार रिवर्स जाल म्हणून जाल्यार संसारांत सुनुमुक्ती वचत काय जाल्यार कन करचे आमगेल मन केदना रिवर्स वचयना, वच्चे सीधा आमगेले चरडू मालवयर वता मन अटॅचमेंट. ताका ताण म्हळके कशी करंट डील करतलस पळया, ग्लव्ज घालून घेता, ग्लव्ज घाल्यार ताका करंटा शॉक मारना नाका. घरचे बायल मनशे पणसा सीजना वेळार पणस कट करतना दीक लग्नाशी सुरवेक हाताक त्याल लावंक घेनाचवे. तशीच इरबेकू इल्लदिरबेकू अटॅचमेंट आसचेनच. ताका ताण चतुर्मुख ब्रह्मान म्हळके हांव सृश्टी करचे आडना, म्हाका मिगेले सृश्टी वयर म्हाका अभिमान येवचे ना म्हळके. हें स्वयंभू म्हणले रिक्वेस्ट जालें. आतां शतरूपा देवी रडतस काय तुगेल कसन प्रॉब्लेम सायबिणी म्हळके खायना. आमी जन्मा येता दोन बायल मनश, आमकां स्वातंत्र्य ना, आमी परतंत्र अबला म्हणतच. चरडाक जन्म दी, ते गर्भ धारण करी, जन्म आयल चरडा होड करी, त्या चरडाल खातीर कितले दिवस न्हीद सोडी आनी त्या चरडा होड करून सगळेंच हें आमगेल संसार आमगेल घर आमगेल चरडो हें सगळं पळोवन घेवन आमकां देवाल विशयार मन केदना आसक्त जाता. आमगेल घरचे संसार तापत्रयांत आमकां देवाक आमकां कसलेंय काम सत्कर्म करूं जायना, आमकां देवाल विशयार मन व्हरूं जायना मो म्हळके. हो होयवे भारी चंद वाक्य है. अद्य प्रभृति नारीणां सक्तानां गेह कर्मसु शौचेनाल्पशुद्धिः स्यात् पतिशुश्रूषणं हि यत्. स्मरन्त्यः केशवं यदि विष्णु पूजेति स्मरन्त्यः केशवं यति महतीं सिद्धिमाप्नुयुः यथा तपसो द्विजाः. अद्य प्रभृति नारीणां सक्तानां गेह कर्मसु. दायत एक वर दिता हांव कसं नाही म्हळ्यार आज दुखून घेवन घराचे काम करतल बायल मनशा सकाळी एक एक्सक्यूज चरडा होड करचे, घर पळोवचे, बामणाल सेवा करची, हें सगळं तुम्ही करतात न्हय. शौचेन अल्पशुद्धी स्यात्. तुमकां शौच विचारार भरती सकड नियम ना. पुरुषांक आशिल्ले म्हणकेची तुम्ही स्नान संध्यावंदन करून अनुष्ठान करका तसल सकड एकदम टफ तुमकां ना. सिंपल सांगचे म्हणून जाल्यार तुमकां गायत्री मंत्र ना. आता कसं ना म्हणता पळया त्या विशयारीच चड कल आमकां जप करू ना म्हणलं कसं लागा म्हूण नाही. तुम्ही 10 मार्क घेतले तुमकां लायक पास मेळून घेवन तुमकां इन्क्रिमेंट मेळता म्हणून जाल्यार अनेसेसरी आमकां 50 मार्क दावका म्हूण लढाई कसला करका. ताका म्हळ खंय स्मरन्त्यः विष्णु पूजेति स्मरन्त्यः केशवं यदि. चरडुवांक फोड करका, चरडुवांक पळोवका, घरचे विशय पळोवका, मालगड्यांक पळोवका, बामणाल शुश्रूश करका. ह्या बामणाल शुश्रूश करतनाची स्मरन्त्यः केशवं यदि. चरडाक लावयता असं म्हणले क्या. जन्म आयल चरडाक कृष्ण म्हणले का. आमगेल घरकड कृष्ण जन्म आयला. ह्या जन्म आयल कृष्णाक हांव स्वतः हातान स्नान करयतास, स्वतः ताका नैवेद्य हांव खावयतास, स्वतः ताका चांग वस्त्र धारण करयसितास. आज ह्या कृष्णाक कसकसन सकड कोरका म्हण तुमगेल मनांत येता. ताका म्हणले दासान ಮಕ್ಕಳ ಆಡಿಸುವಾಗ ಮಡದಿಯೊಳಕ್ಕರದಿ ನಲಿವಾಗ ಬಿಕ್ಕುವಾಗ ಆಕಳಿಸುತ್ತಲಿ कसकसन काम करतात तुम्ही. कोयर काढता सवय. आमगेल घर म्हळ्यार एक देवालय. हांव एक देवालय शुद्धी करतास. पती शुश्रूषणम ही यत. बामणाले सेव करचेची मिगेल परम कर्तव्य. कसला म्हळ्यार लोकांत एक नियम आसा. आमगेल धर्म आमी केले म्हणून जाल्यार 100% परफेक्ट.
म्हणच वे भगवद्गीतेन भारी चंद सांगला मग स्वे स्वे कर्मणी अभिरतः सिद्धीम विंदती मानव. सिंपल जावन हांव तुमकां सांगता, चल भारी शार्पस म्हणलें क्या SLCंत गॅरंटी रँक काडता. अन्नान कसां केलें म्हळ्यार ताका SLC वत्तना PUCचे पाठ सकट शिकयलो. भारी ब्रिलियंट आस मिगेल पूत म्हणून पुत्तानाच ओवर कॉन्फिडन्सार कसां केलें म्हळ्यार एग्जामा वत्ताना SLC क्वेश्चन एग्जाम बरें न्ही सक्कड PUCचे पोर्शन बरोवन दवरना आयला चंद करून घेवन. भारी ब्रिलियंट 0 मार्क. कलक ब्रिलियंट नाही होतो. तुगेल सब्जेक्ट कसं नाही त्या सब्जेक्ट तू बरें न्ही ॲटलिस्ट आतां केलो बुदोन चेडूं आसाची कसन म्हळ्यार क्वेश्चन पेपर आन्सर कळ्ळी जाल्यार येडना ॲटलिस्ट क्वेश्चन पुणी बरयल्ले चंद करून 5 वेळा बरयला रे सबा क्वेश्चन पुणी बरयला न्हू म्हणून एक मार्क पिणी काही बिनी ग्रेस मेळचे चान्सेस आसा. हाका आउट ऑफ 100 आणि तू 0 कसालक म्हळ्यार ताण म्हळकय तुगेल सब्जेक्ट कसं नाही तुगेल धर्म कसं नाही तुगेल SLCचे तुगेल सब्जेक्ट ते SLC सब्जेक्ट बरोवचो सोड घेवन म्हाका PUCचे पाठ कळता हांव त्या बरयता म्हळ्यार तूं पास जायना. मिगेल कर्तव्य कसं नाही त्या कर्तव्य सोड हांव वरलेल सकड करता म्हळ्यार प्रयोजन ना. आमगेले म्हळ्यार ड्युटी आसा. ब्राह्मणांक दैनंदिन स्नान संध्या वंदन जपतपानुष्ठान, बैल मनशांक देवाला नामस्मरण, स्मरंत्यः केशवं यती विष्णू पूजेती. हांव सक्कड करचें कार्य कसं आसा म्हणच वे हांव देवा पळोवचें सक्कड तुगेले देवाला दर्शन जावं. हांव सगळे गांव भोंवता त्या भोंविल सक्कड कसल भोंविल आसा त्या तुगेले प्रदक्षिण जावं. हांव कसन आहार स्वीकार करता त्या नैवेद्य जावं. असल कल्पना दवरून आमी देवाला प्रार्थना केलें म्हणून जाल्यार जीवन अंतसूनच आम्ही देवालय विषयार उपासन केलेलं म्हणके जाता. ताका ताण म्हळकय महतीम सिद्धीम आपनुयुः यथा तपसो द्विजाः. अनेक काल पर्यंत जपतपानुष्ठान करून सिद्धी पावचस पळया तितलं सुलभ ना. कसल्याक म्हळ्यार खंयचे मनांत एक काम नसून घेवन आमी कसले सत्कर्म करता म्हणून जाल्यार तंतु भरती क्यार जावका भरती जागृत जावका देवाल प्रीती जावं म्हण केलं म्हणून जाल्यार तंतु तितलं जावका म्हण ना. केल्ल्याक सगळ्याक मार्क आसा जाल्यार खंयचे काम्य अपेक्षया फलापेक्षान आमी सत्कर्म करता म्हणून जाल्यार त्या सत्कर्मांत भरती नियम आसा. ताका म्हळकय बायल मनशांक तुमी कसन घरा काम करताची कसल घरची तुमगेली जबाबदारी आसा त्या जबाबदारी तुम्ही देवालय पूजा पुरस्कार म्हणून चिंतन करून केलं म्हणून जाल्यार योगीन बैसून घंटगटल्यान तपस्या केलेल्याचे कसन एक पुण्याफल आसा. तपसो द्विजाः त्या पुण्याफल तुमकां मेळ्ळो म्हळकय. मात्र नाही तू एक क्वेश्चन रायज केलं नव अबलाः अस्वतंत्राः म्हणून आज व्हड एजेंडा त्यांचेची नस्त्री स्वातंत्र्य मरहती हे मनुक मत्य समना कसल्याक म्हण आमकां स्वातंत्र्य ना म्हणून स्टेटमेंट दिला म्हणून अरे त्या स्टेटमेंट आमी कंप्लीट वाजूत तितलो आमकां पेशन्स ना. कसला म्हळ्यार सन्न प्रायारी आनमन होड केलं म्हणून जाल्यार पिता रक्षती कौमारे भर्ता रक्षती यौवने. प्रायार बामणाले रक्षण तस म्हणून जाल्यार वृद्धाप्यार चरडुवान संरक्षण करचें म्हणून म्हळ्यार व्हड जबाबदारी ती. ताका म्हळकय परतंत्रापि स्वतंत्राः सबलापि अबलापि ते. कसल्याक म्हळ्यार तुम्ही कितलेची अबल आसदल जाल्यार अस्वतंत्र आसदल जाल्यारीची तुमगेल केवल दृष्टी मात्रान व्हड विद्वांस समेत तुमगेल दृष्टीक मोहित जावन तुमगेल मनान तशील तशी चलचक तयार जाताच तेदन तुमकां अस्वतंत्र म्हळ्यार खंय व्हरलें. कसलो म्हळ्यार आयचे न्हय आयचे कालचे विशय न्हय हो फुडें देवान स्टेटमेंट सांगून जाला. कसलो म्हळ्यार वयर तुमी त्या न्हय वो आमी एक होम मिनिस्टराक एक निमगून घेवका म्हूण हानी म्हणटाच आमकां कसं नाही स्वातंत्र्य ना म्हणून बस्ट कसं गोतोस घरचे यजमाना कसले स्वातंत्र्य ना कसलं म्हळ्यार तो कसं नाही डायरेक्ट कसं नाही प्रवृत्ती करता न्ही एक बायल मनशाला एक निमगून घेवका बटमा म्हूण. ताका म्हळ्यार की तुमी सांगचे स्टेटमेंट मात्र जाल्यार तुमगेल कसन विशय आसा तुमगेल मुखांतरा चलचे ते म्हळ्यार काय अशी शतरूपा आनी स्वयंभू मनाक मनुक चतुर्मुख ब्रह्मान वर दिला. जगत्याचे आद्य सृष्टी प्रारंभ जाल्या. हे स्वयंभुव मनु मन्वंतरांतुले विषय हंत उल्लेख येता.
हांव कसं सिग्नल येनी सूचन येनी देखून हे भारी चंद कालगणन येता मन्वंतरांतूल विचार येता हे स्वयंभूव मनू कितलकी काळपर्यंत तो हे लोकांतू आधिपत्य करतके देखून फस्ट मन्वंतर खंयचे म्हळ्यार स्वयंभूव मन्वंतर नाही मन्वंतराचे काल कसन भटमाम हे भारी चंद भागवत हरिवंश पुराण कोट करतस निमेश म्हणतच निमेश म्हळ्या कळतवे दोळ दंपून एक वेळा ओपन करचे देवा देवतेंक अनिमिषरू म्हणतच संस्कृतांत अनिमिषरू म्हळ्यार अर्थ कसं गोतस्वे दोळो दंपीनच काय तानी ओपन दवरतके कसला म्हळ्यार दोळ दंपिल्यार देवाल दृष्टी काही आमकां चुकतकी म्हूण एक वेळा दोळ दंपून ओपन करचस पळया तಕ್ಕ निमेष म्हणतच तसल 15 ನಿಮಿಷ ಜಲ್ म्हणದलरी 15 ನಿಮೇಷ ಜಲ್ म्हणದलरी ಒಂದು ಕಾಷ್ಟ हे ಲೆಕ್ಕच ಗಣನೆ तसले 30 काष्टादल म्हणदलरी एक मुहूर्त तसल 30 मुहूर्तदल म्हणदलरी होल डे 24 hours आमगेल भाषेन तो व्यवहारक भाषेन सांगचे म्हणून जाल्यार आज आमी सेकंड म्हणचवे सेकंड काउंट करचे कशें म्हणून गोतना बट फ्रॅक्शन ऑफ ए सेकंड म्हणून सांगचे कळत नव आत्ता पयर ऑलिंपिक्स जालें फ्रॅक्शन ऑफ ए सेकंडांत कितली जनाल मेडल्स चुकला फ्रॅक्शन ऑफ ए सेकंडांत केला वेळार तांगेले ट्रेन मिस जालेलो आसा बट माम जस्ट सेकंडांत आमकां ट्रेन मिस जालें म्हूण ताजे टायमाचे व्हॅल्यू तेदन कळचें तशी एक सेकंडाक 60 ನಿಮಿಷ ಜಲ್ ನಂತರ 60 ನಿಮಿಷ 24 ನಿಮಿಷಾಕ एक घडी तसल 2.5 घंटे म्हळ्यार 2.5 घटी म्हळ्यार 1 घंटे तसले 24 घंटे म्हळ्यार 1 दिवस तसल ते 24 घंटेचे 7 दिवस जाल म्हणून जाल्यार 1 वार ते 2 वार जाल म्हणून जाल्यार 1 पक्ष 2 पक्ष जाल म्हणून जाल्यार 1 म्हयनो 2 म्हयनो जाल म्हणून जाल्यार 1 ऋतू नाही बट मग दोन्ही सांगताच कसले का म्हण काल म्हळ्यार पक्षीक वर्णन करतात पक्षीक कितले रेक्के आसा 2 रेक्के तशी 3 ऋतू म्हळ्यार 1 अयन 2 अयन म्हळ्यार 1 संवत्सर मनुष्यमानाचे 365 दिवस 1 संवत्सर आत्ता आम कॉमन ह्या सगळ्यांक गोतस आनी आसचे 4,32,000 वर्ष म्हळ्यार 1 कलियुग 8,64,000 म्हळ्यार द्वापर युग 12,96,000 म्हळ्यार त्रेतायुग 17 ಲಕ್ಷದ समथिंग येता 1 कृतयुग हे टोटल 4 युगाची 1 सायकल जाली म्हणून जाल्यार 43,20,000 वर्ष जाले सममना भरा कलियुगाचे प्रमाण आणि द्वापराचे प्रमाण त्रेतायुगाचे प्रमाण कृतयुगाचे प्रमाण सगळे 1 सायकल जाल म्हणून जाल्यार 43,20,000 वर्ष जाल म्हणून जाल्यार 1 युनिट म्हळ्यार 1 युगचक्र जाले मन्वंतरंतु दिव्यानां युगानां 1 सप्ततिः असल 71 यूनिट दल्ले म्हणून जाल्यार 1 मन्वंतर असल 14 मन्वंतर जाले म्हणून जाल्यार चतुर्मुख ब्रह्माक अर्ध दिवस अनेक अर्ध मन्वंतर जाले म्हणून जाल्यार टोटल 28 मन्वंतर जाले म्हणून जाल्यार चतुर्मुख ब्रह्माक टोटल 24 hours
त्या चतुर्मुख ब्रह्माला इंटू इयर्स जाऊन गेला ऑफ अर्ध तगेला आयुष्य जाऊन घेऊन सेकंड ऑफ अंतसाची द्वितीय परार्धे ब्रह्मणोस्य द्वितीय परार्धे कडेरी तसल त्या चतुर्मुख ब्रह्माले युगचक्रांतू हा वय असले हे चतुर्मुख ब्रह्माले एक दिवस पळय सगळे लाईफ स्पॅन असणं 100 वर्ष असणं आमगेलं देवाक कितले म्हण देवाक कितलं गोतस्व एक वेळा दोळ ओपन केलं जाल काय एक ब्रह्म जाऊन गेलो अनेक वेळा दोळ धंपील म्हणून झाला रे अनेक ब्रह्म येऊन गेलो देवान एक वेळा दोळ सोडला रे एक ब्रह्म जाऊन गेलो देवान दोळ धंपील म्हणून झाला रे अनेक ब्रह्म येऊन गेलो आम्ही तुम्ही दोळ धंपील म्हणून झाला रे आम्ही दोळ धंपील म्हणून झाला काय चिंतना जगत्य सुखारी क्षेमार असता थोडा काही कष्ट ना तका म्हणताची कालोस्मी क्षयकृत प्रवर्ध परमात्माक कालनियामक कालांतर्गत काल म्हणताची हे कालाचे नियमन सक्कड परमात्मा करता तका तका कालातीत म्हणताची सांगेल कसाला का म्हणरे हे स्वयंभुव मनो फर्स्ट हिस्ट्रीन तो ताणे सृष्टी केलेलं आहे तसल त्या स्वयंभू मनोंतरांतू कोण कोण सकड राय आईले म्हणाल विषयारी आमगेले हरिवंश पुराणांतू नेक्स्ट तांगेले संतती सकड वर्णन करू प्रारंभ केल्या चतुर्मुख ब्रह्मान सृष्टी केलेलं त्या शतरूपा आणि स्वयंभू मनोन निमित्तानं उत्तानपाद आणि प्रियव्रत म्हणून दोग जन जन्म आयले काय त्या उत्तानपाद आणि प्रियव्रताक उत्तानपादाक प्रियव्रताक काम्या म्हणाल एक प्रजापती धुवेल निमित्तानं विवाह कार्य जाऊन तक्क संतती जन्म आयली उत्तानपादाक सूनरता भागवतांतू सुनीता म्हणून सांगला हंगा सूनरता म्हणाल नाव सूनरता निमित्तानं ध्रुव कीर्तिमंत शिव आयुष्पती म्हणून 4 जन जन्म आयले काय त्या ध्रुवानं अनेक कालपर्यंत दिव्यानी 3 सहस्राणी तपम तेपे सुमहद्यशः ध्रुवाला चरित्र सांगून आज अंगाची मंगल करता उत्तानपादाक जन्मायल उत्तानपादाक जन्मायलो ध्रुव चक्रवर्ती ताणे 3000 वर्ष पर्यंत देवाल प्रीतीक तीर्थपस्सी केलं काय बट मग ही कंची काणी सांगताचे आमकां तुम्ही हरिवंश सांगा न्ही जाल्यार इच बेटर आशिल्लें कळ्ळें म्हळ्यार आमकां कन्फ्युजन स्टार्ट जालें कशें जालें म्हळ्यार आमी भागवतांत आयकलेलें खाली 6 months मात्र ताणें तपस्या केलेलें म्हणून आतां तुमी 3000 years तपस्या केलें म्हणटात आमी कोण सांगेल आयकुचें बट मग चड आयकुचें नज चड आयकलां कन्फ्युजन चड म्हूण चुकले कोणाकाची 3000 वर्ष ताणें तपस्या केलेलें केदना म्हळ्यार पूर्व जन्मांतू तो एक ब्राह्मणाल घरांतू विष्णू शर्मा म्हणाल एक ब्राह्मणाल घरांतू ताण जन्म घेतील काय अनेक कालपर्यंत ताण तपस्या केलं काय आणि कसने ताण देवाला अपेक्षा करणे काय तपस्या केली म्हण कशी रान्नान तोचून घेवन दोळ दंपून घेवन कठीण तपस्या नाही तागेल कसल कर्तव्यस आनम्माला शुश्रूष कोरून घेवन माता पित्रोश्च शुश्रूषः म्हणतच आनम्माल विषयारी तपस्सी केलं काय अनेक ತಂಗೆಲ ಸ್ಯಾವ केलं काय भरती काळपर्यंत तन्निमित्ताने एक दिवस दाल्ले कसं नाही म्हणारी हागेल मन किंचित्तू चंचल दायनतील मन एक दिवस चंचल दल काय हागेल्या रायल पुत्त पळेल कारण एक दिवस छे कसल एक भोग भाग्य कसल एक रॉयल फॅमिली हांव हंतू जालें सगळो दिवस नांक दवर घेवन तपस्सी करून हंतू जालें आमगेल लायफ काय ना म्हणके ताण तितले लेक्किले पळया मनुष्यान तागेल्या साधनेंत वता आसतना डिस्टर्बन्स आयल म्हणून जाल्यार स्पीड कट जाता
नव्हे आता आम्ही हांगा रोडार वता आसा म्हणलें क्या फास्ट वता आसा म्हणून जाल्यार हमसैल म्हणून जाल्यार आमगेल स्पीड कट जाता. आम्ही खंयकी देवालया वचका कुलदेवस्थाना वचका म्हणून भारी फास्ट भायर सरताच केल्या वेळा आमगेल स्पीड कट जावचें आसता मध्य मध्य मध्य. कशी म्हळ्यार थंय बोर्ड रेडी आसता दर्शिनी म्हूण रेडी टू ईट मिल्स रेडी म्हणून बोर्ड आसता. ताक्क जावका म्हूण ना जाल्यार बोर्डार बरयला ना रेडी आस म्हूण कसो म्हूण एक पळोवन वचा म्हूण. ताण ते पळयलें म्हणून जाल्यार तो 1 घंटो फुडें पावत आशिल्लो कुलदेवस्थानाक 2 घंटे लेट केले. तशींची साधन एंत जाल्यार तशींची तागेले ते स्पीड आशिल्लो पळया आनी 6 म्हयन्यान ताका देवाल दय दत्त आशिल्लें काय देवाल अनुग्रह दत्त आशिल्लें काय जाल्यार जाल्लें कसं ना म्हळ्यार ताण त्या मनांत लेखलें नवं ताण देवालाक रिक्वेस्ट केलें नवं म्हाका बीन असलें एक भाग्य मेळ्ळेलें आशिल्लें जाल्यार म्हूण तथाच तो म्हणलें काय देवान ताका देवा लागीं मागता जाल्यार आमी भरती जागृत करका. तथाच तो म्हणचे वचून वरलें ते 6 months बॅलन्स आशिल्लो पळया वापास ध्रुव जावन ताण जन्म घेतना ताणें 6 म्हयने भितर तपस्सी करतना देवान ताका अनुग्रह केला. आमी लेखच्या पुरो 6 म्हयने भितर तपस्सी केले कुळ देव मेळतवे म्हणून आज आमी पळयनाचवे. जाल्लेले चेडू खंयचेची म्युझिशियनाक वचना स्टडीज करूंक बट राग सांगलो म्हणून जाल्यार ते चेडू कंटिन्यू करता. मायका एदूर बसलो म्हणून जाल्यार निरर्गळ 1 घंटो प्रोग्राम दिता ते चेडू. त्या चेडूक शिकोवन बीन येतव ते ताका म्हळें काय पूर्व जन्माचे संस्कार. ताका म्हळें आमगेलो देह नश्ट जावचे पुरो बट आमगेलो वट येवचे खंयचे म्हळ्यार पूर्व जन्माचे संस्कार. तशी ध्रुवान ते अपेक्षा केल्ल्या निमित्तान वापास ताका भागवत सांगता कसं नाही म्हळ्यार देवान ताका प्रत्यक्ष जाल्या नंतर ध्रुव रडता येईल कसं लाका म्हळ्यार स्वतःची उद्धार करत असल त्या परमात्मान आयलल तवळ हांव अन्नाले त्या सिंहासनार बसका म्हळ्यार अपेक्षा प्रकट करून वापास हांगा भरती काळ पर्यंत आश्चित तसल वर घेवन आयल मागेल तसल मूर्खस्व म्हणून घेवन तो रडता येईल काय. तसल ते स्वयंभुव मनवंतरांतू भरती मुखारसून येवत तसल ते राय्याले वंशावळी सकड वर्णन केल्या पळया. वेदव्यास जाल्यार गोत आसा हे हरिवंश कशी टेक्स्ट कशी मुखार वता आसा म्हळ्यार स्वल्प एक 15-20 मिनिट कसं करता म्हळ्यार एकदम स्पिडार नाव सांगता वता. तागेल बायल ही तागेल चेडू 10 जाणां तागेल चेडू 5 जाणां तागेल पुताल बायल ही तागेले नात्र हन्नी म्हणून इतलं 10 ना काउंट करता वता. वेदव्यासाक कळ्ळें नाव सांगता गेलें म्हणून जाल्यार हांगा बशिल्ल्या जनांक बोर जावन दोळ करून आनी 2 मिनिटान उठोन वचका रेडी जाताचें म्हूण ताका वेदव्यासान कसन केलें म्हळ्यार एक 5 मिनिट सकाळाल नाव सांगता गेलें काय नाव सांगल्या नंतर मध्य एक कडेन रबेल काय आनी एकल्यार स्टोरी घेतली काय चंद कोणती स्टोरी कंटिन्यू करचें स्टार्ट केलें काय. हरिवंश पुराणांत तुलें वैशिश्ट्य हें तशी आनी मुखारसून भारी चंचंद स्टोरी येता. तशी नेक्स्टिवचें मनवंतर आम्य आशिल्लें मनवंतर कसं लायक म्हळ्यार टोटली 14 मनवंतर आसा म्हणून सांगताची. आमगेल पर्यंत आयलेलें मनवंतर खंयचें म्हळ्यार स्वयंभुव मनवंतर स्वाचोचिश मनवंतर उत्तम तापस रैवस रैवत चाक्षुष वैवस्वत. आमगेल मनवंतर खंयचें म्हळ्यार वैवस्वत मनवंतर. ताकाची भटमामान येवन घेवन देवाल पूजनी करतना संकल्प करतना चिके मन दवरन आयकया. वैवस्वत मन्वंतरे कसं लाका म्हळ्यार आज आमी केलेली पूजा कंप्लीट जावका म्हणून जाल्यार आमी खंय आसाची आनी खंयचे टायमार आसा म्हणून आमी कोट करका सुरवेक. ते सिंपल थिंग कसं म्हळ्यार तुमी डॉक्युमेंट रायट करतना ते आज न्हय केदनकी देखून स्टार्ट जाला खंयचेय तुमी डॉक्युमेंट रायट करतना सायड बरें नाचवे डेट एंड प्लेस म्हणून घेवन डेट एंड प्लेस बरें न्ही म्हणून जाल्यार त्या डॉक्युमेंटाक कसन व्हॅल्यू आसा. तशींच आमी केलेल्या सत्कर्माक मौल्य मेळका म्हणून जाल्यार सुरवेक प्लेस बरोवका. ताकाच पळया बौद्धावतारे शालिवाहन शिके दंडकारण्ये नैमिषारण्ये सकड सांगोस आमी खंयची प्लेसार आसाची म्हूण कडेरी टायम सांगोस. टायम म्हळ्यार खंयचे 2022 ऑगस्ट 8 न्हय ताजे एक टायम म्हळ्यार आसा श्रावण मास की कसं नाही म्हूण ताजे लिंक कसं नाही म्हळ्यार वैवस्वत मन्वंतरांत आमी आसाच्यात. तसल ते वैवस्वत मन्वंतरांतुले राय्याल चरित्र सकड भारी चंद हे हरिवंश पुराणांत उल्लेख केला. ते कसन सकड उल्लेख केला म्हणून फाल्ले दिवसा पळोवया म्हणून सांगताची. आयच्या दिवसाचे हरिवंश पुराणाक हांगाची मंगल सांगता. यः सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः
ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪ್ರೀತಯೇ ಬಾಲಃ ಸ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಸ್ವರತ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕೇಣ ಪ್ರಾಣಪತಿನೇರಿತಃ ಯದವೋಚಮಹಂ ತೇನ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯಃ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾನುಸೃತ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. चेंपी श्रीकांत भटमामान हरिवंश पारायणाचे आज प्रवचन भारी सुंदर जावन केलेलं आसा. प्रायशा चातुर्मास निमित्त हे आमकां प्रथम जावन आयकूत आसलें आमकां भाग्य म्हणून दिसता म्हाका. कोणा भाग्य आसा की देवाले चरित्र आयकुचें, देवाल विशय आसूचे आयकुचें, तांकां मात्र हांगा येवच्याक अवकाश मेळटा. हें खंडीत. कित्याक म्हळ्यार आमगेले सादारण पळयता हांगा पुरो मिडल एज्ड ಕೆಲವು ಜನ सांगता आशिल्ले की हांव 60 वर्स नंतर देवाल पुरा विशय आयकता म्हणून. म्हण 60 वर्स ते आमी कसकसल करूं जाता की ते पुरा करचें, ताजे नंतर आयकुचें म्हणून. तशें न्हयता. सन्न चेडवांनी आयकूं येता चांग विशय. आमकां मस्त विशयान तूं म्हागेल प्रकार म्हाका कसले गोतना, तुमी कितले गोतस म्हूण म्हाका गोतना. आमकां एक अवकाश कितले सुंदर जनांक अवकाश मेळ्ळा म्हळ्यार प्रायशा आमगेले पुरा हांगा कोण कोण आयकले की ते ऑनलायनार आयकून आसचे पुरो, हांगा बयसून आयकून आसचे पुरो. तांकां पुरे सौभाग्य येताक म्हळ्यार हांव पयली प्रारंभ जातना मस्त जनाले निमगेले म्हाका म्हाका कसं म्हळ्यार संतान जायना तेलांका संतान जावका जाल्यार हरिवंश पारायणाक एक सेव कोरका. ते सेव कोरून ताजें प्रवचन आयकल्यार तांकां खंडीत संतान जाता म्हणून ह्या हरिवंश पारायणान तूं लास्टाक येता काय. हांव मस्त जनांक पळयलें की कोण कोण संतान ना तांकां पुरो फोन केले. तांणी पुरो यंग म्हाका पुरसत ना, म्हाका म्हळ्यार 8 दीस 9 दीस बसूं न्हू. तशें जावन म्हाका पुरसत ना म्हणलें तांणी. जाल्यार आमकां आमगेलो मुन्याल देवदास खिणी माम मेळ्ळो. म्हळ्यार एक 8 दीस बसूं 9 दीस बसूं म्हळ्यार ताका नियम आसा. कसले भायर खावचें नाजा, लसण पियाव खावचें नाजा, ताण पारायण करतना आमी येद्रा बसून ताजें जप तप करका. हे आमकां बदाची एक चातुर्मास आशिल्ले निमित्त आमकां एक मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाक करचें एक आमकां भाग्य मेळ्ळें. म्हाका भारी संतोश तुमी पुरो आयलेची. तुम्ही कसं म्हणाल रे करेक्ट 5 मुक्काल आयला रे हे पुरा काणी आयकूं येता. 5 दुखून कल्चरल प्रोग्राम प्रारंभ जाता. 7 गंटे म्हणटना आमगेले संगीत कार्यक्रम प्रारंभ जाता आनी 1 म्हयनो कंटिन्यूस संगीत कार्यक्रम आसा. जालें तितले हांव तुमगेले विनंती करता. येता म्हळ्यार तितले लोर दुखून भटमाम येवन आतां 1.5 घंटे बसून ताणें कार्यक्रम करतना तागेले एक 300-400 जन नातले रे. ताका एक मनांत बेजार जाता. हांव इतलें सुंदर जावन आशिल्ली काणी सांगतना आयकुच्या कोणें ना न्हू म्हण जाता. आमी कसं नासल्यार आता हरिवंश पारायण जाल्या नंतर महाभारत पारायण आसा, वराह मूल पारायण आसा, लक्ष्मीनारायण हृदय पारायण आसा. हे पुरा स्वाम्यान आमगेले खातीर 7 मेन फुडें फिक्स केलेले प्रोग्राम्स पुराय. इताका मंगळूरची पेंटेच्यान एक जावका हे पुरा तांकां कळका म्हणले खातीर बेंगलोरची पेंटेच्यान करेक्ट जावन रेस्पॉन्स करनातल्या रे पाय आमी नेक्स्ट इयर हे कार्यक्रम बेंगलोर जातना आमी बेंगलोर वचून आयकुचें जायना. तशें जावन तुमगेले विनंती तुमी पुरा करेक्ट टायमार 5 मुक्कालाक हांगा हाजीर आसूं का. 5 मुक्कालाक करेक्ट प्रारंभ जाता. 7 गंटे कार्यक्रम जाता म्हणून सांगूंक इश्ट पवता. आतां आमगेले भरतनाट्य कार्यक्रम आसा. भरतनाट्य कार्यक्रम आमगेले एक अंगाचे न्ही आमी समताची संस्कार आमगेले इंडियन्स मात्र आसवे म्हूण न्ही. इंडियन्स अमेरिका आसल्यार संस्कार शिकताची. आज हे भरतनाट्य डान्सर हांगास ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಂಗಾಚೆ ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೆಟ್ಲ್ जालेली. आम्ही इंडियन्स भरतनाट्य करता. तुम्ही लेक्चनाक आमगेले कोडेला ಅಂತ भरतनाट्य डान्सर्स नाचवे म्हणून ती हंगा मंगळूर हंगा कोडेला येयला आसा. 24 तारीख अपास अमेरिका वत्त म्हणले खातीर तिका एक अवकाश आमी दिला. परत कसं म्हळ्यार सप्टेंबर 11 तारीख देखून कंटिन्यूस 4 जावं 5 दीस भरतनाट्य आमगेले चेडवाल करून करताची. हिगेले विशय किरुपरिचय दिवचे जाल्यार हिगेले अन्नाल नांव शिवराव म्हणून 5 वर्ष प्रायारी हिणें भरतनाट्य शिकलें आसा. लास्ट 18 वर्स देखून ही भरतनाट्य डान्स करता आसा. ही डायरेक्टर 3 अक्षा म्हणून एक डान्स कंपनी अँड एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट फिलाडेल्फिया अमेरिकान तशें एक इन्स्टिट्यूट ताजे ते डायरेक्टर जावन आसा. मस्त कडेन
मस्त मस्त आतां प्रायोजक करतना म्हळ्यार कसले एक फावंडेशना खातीर कसले एक स्पॉन्सरशीप खातीर जेव्हा खंयचे एक आमकां आतां आमी कसले एक डान्स प्रोग्राम करून तांचो दुड्ड वट्ट जावन कसले एक चॅरिटी खातीर असल एक मस्त संस्थे तुवें डान्स करून तिगेले चॅरिटी एक केलेलो आसा ते मात्र न्ही मस्त चेडवांक ती अमेरिकांतू आमगेले इंडियन स्टायल भरतनाट्य शिकयता आसा हे इत कळटा म्हळ्यार ती तिगेले वट्ट आसता तिगेले धुवा कितले सान आसा म्हण तुमी पळयचे बरोवचे तिगेलें नांव हांवें सांगता हांव इशी राव म्हणून ती सनी चल्ली आतां on behalf of Venkatraman Temple, Mangalore, on behalf of Chaturmas Samiti, Subhakritanama Samvatsara of our Parama Pujya Swamiji Srimad Saimin Tir Swami, and on behalf of all our Samaj Bandhavas, we heartily welcome you to this program and we request you to perform for next 1 hour 15 minutes. You are very lucky that today God, our Veera Venkatesh has given you an opportunity to perform on his stage, and I hope and wish that your name will be on the top of the Bharatanatyam dances all over the world. I request you to start the program. Check. Hari Om. Srimati Vijira, the well-recognized Bharatanatyam dancer, यांची ऑगस्ट is 26 the founder and artistic director. GSB ಮಾತೃವರ್ಗಾಂಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಚೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ ಜೌಚಾರಸ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏನ್ ಜೌಚಾರಸ್ತ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ್ ಜತ್ತರಿ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ प्रसाद रुपेरी कोणते सामग्री कप्पड रुपया मिश्री तशीची देवाली फोटो दिवच्या रस्त्याची सामूहिक कुंकुमार्चनेक तुम्ही नाव रिजिस्टर करून घेविता पी दिनकर कामत 9945296878 या नंबराक कॉल करून सामूहिक कुंकुमार्चनेक तुमगेल नाव आत्ता रिजिस्टर करून घेयाची हजार संख्येरी GSB मातृवर्ग या कार्यक्रमांतू भाग घेताची जावन तुम्ही तुमगेल नाव आत्ताची रिजिस्टर करून घेयाची यांची ऑगस्ट 26 ताका GSB मातृवर्गांक सामूहिक कुंकुमार्चन कोडियालचे श्री ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ ಜೌಚಾರಸ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏನ್ ಜೌಚಾರಸ್ತ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ್ ಜತ್ತರಿ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ ಪ್ರಸಾದ रुपेरी कोणते सामग्री कप्पड रुपया मिश्री तशीची देवाली फोटो दिवच्या रस्त्याची सामूहिक कुंकुमार्चनेक तुम्ही नाव रिजिस्टर करून घेविता पी दिनकर कामत 9945296878 या नंबराक कॉल करून सामूहिक कुंकुमार्चनेक तुमगेल नाव आत्ता रिजिस्टर करून घेयाची हजार संख्येरी GSB मातृवर्ग या कार्यक्रमांतू भाग घेताची जावन तुम्ही तुमगेल नाव आत्ताची रिजिस्टर करून घेयाची
ಚಣು ತಕ ಸನಿ ದ ಮಗರಿ ತಕ ಚಣು ತಕ ನನ್ನೆದೆಯಲಿ ನೀ ಪವಡಿಸಿದೆ ಬವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುದು ಏಕದಂತನೇ ಎಳೆ ಚಿಗುರು ಗರಿಕೆಯಾಗಿ ನಾನಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪದತಲದಿ ಸಾರವು ನೀನೇ ಸತ್ಪಥವು ನೀನೇ ಸಕಲಾಧಾರವು ನೀನೇ ಆನೆ ಮೊಗದವನೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕತಾರ್ ದೇಶ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ US ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವಿಜಯರಾವ್ ಅವರಿಗೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಹರ್ ಕನ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಮುಂದಿನ ಐಟಮ್ ಓಂ ಗಣೇಶ. ಇದು ರಾಗಮಾಲಿಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಟ್ಟು ಆದಿತಾಳ, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಚಿನ್ಮಯಿ ರಾವ್. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदानशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः।
यशोधारा करुणा सारा श्रीकरा करुणाकारा श्रीकरा भवभयदूरा संतापहारा भवभयदूरा संतापहारा गजमुख पाहि गणेश्वरा गजमुख पाहि गणेश्वरा सिद्धिप्रदाता बुद्धिप्रदाता श्री गौरी सुत विश्वरूपा सिद्धिप्रदाता बुद्धिप्रदाता श्री गौरी सुत विश्वरूपा श्री गौरी सुत विश्वरूपा गणनाथा ओं शुभदाता आदिसुपूजित गणनाथा गणनाथा ओं शुभदाता आदिसुपूजित गणनाथा ॐ गणपतये नमः विघ्नविनाशकते गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पताः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः। महिमा पूर्णा
ಮುಂದಿನ ಐಟಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಿರಾವ್ ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ಐಶಿ ರಾವ್ LI. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುಗೆ, 6 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೆ. Aishi, a young dancer from Harrisburg, naturally, Pennsylvania, started her training under Guru Srimati Vijirao at the age of 6. Still a long way to go, of course. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವನ್ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಮೋರಕ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವನ್ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವ ತಪವಂದರಿಯೇನೋ ತಪವಂದರಿಯೇನೋ ಜಪವಂದರಿಯೇನೋ ತಪವಂದರಿಯೇನೋ 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 ಉಪದೇಶ ಅರಿಯನೆಂದೆನ ಬೇಡ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಉಪಾಯದಿಂದಲೇ ನೆನೆ ಮನವೇ ಹರಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವನ್ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ 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 ವೇದ ನಾಹಿ ನಾಹಿ ಕಡಲ ಸಂತ ಪಾರಯಾಚಾ ಕಾನಡಾ ರಾಜಾ ಪಂಡರಿಕಾ ಕಾನಡಾ ರಾಜಾ ಪಂಡರಿಕಾ ವೇದ ನಾಹಿ ನಾಹಿ ಕಡಲ ವೇದ ನಾಹಿ ನಾಹಿ ಕಡಲ ಸಂತ ಪಾರಯಾಚಾ ಕಾನಡಾ ರಾಜಾ ಪಂಡರಿಕಾ ಕಾನಡಾ ರಾಜಾ ಪಂಡರಿಕಾ निराकार को हरीश्वर निराकार को प्रकटला रसाली केवर रसा प्रकटला रसाली केवर उभय देविले आत्मतीवर उभय देविले आत्मतीवर उभय देविले आत्मतीवर उभय देविले आत्मतीवर उदला चैतन्याचा
आहुती पुंडलिकाचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा ಉಸಿರಾಡುವ ತನಕ ನಾನು ನನದೆಂಬ ಮಮಕಾರ ನಿಂತ ಗಳಿಗೆಯೇ ಮಸಣದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕು ಮುಕ್ತಿಗೆ ವಿಠಲನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಮಾನವ ಮೂಳೆ ಮಾತಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಮೂಳೆ ಮಾತಗಳಿಗೆ ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಗಗಲಿನ ಹೊದಿಗೆ ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಗಗಲಿನ ಹೊದಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮಾದಿ ಬಯಕೆ ಮಾನವ ಮೂಳೆ ಮಾತಗಳಿಗೆ आनाम्याची खीर चाकतो शोकोबाचे पुढे राखतो आनाम्याची खीर चाकतो शोकोबाचे पुढे राखतो पुरंदराचा आतरमाथ पुरंदराचा आतरमाथ वाली रामाजीच्या कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा वेदनाई आई कडला वेदनाई आई कडला संत पारयाचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा विठ्ठल 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 रमा मनोहरनि दीनपतित पावना दीनपतित पावना पतित पावना रमा मनोहर निदीन 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 पतित पावना पतित पावना दीन पतित पावना रमा मनोहर निदीन पतित पावना पतित पावना दीन पतित पावना
शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधम् शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते ಲೋಕಮೋಹಕ ಬದ್ಧನಾಗಿ ತೇಜಿಯೇರಿದ ಲೋಕಮೋಹಕ ಬದ್ಧನಾಗಿ ತೇಜಿಯೇರಿದ ಲೋಕಮೋಹಕ ಬದ್ಧನಾಗಿ ತೇಜಿಯೇರಿದ ಜಗದೇಕ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ 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 ಲೋಕಮೋಹಕ ಬದ್ಧನಾಗಿ ತೇಜಿಯೇರಿದ ಜಗದೇಕ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಜಗದೇಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಗದೇಕ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ವಿಕರಾಂತಕ ರಮಾ ಮನೋಹರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪತಿತ ಪಾವನ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ರಮಾ ಮನೋಹರ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪತಿತ ಪಾವನ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ನಾರಾಯಣ
ಅದನಂಬಿಕೋ ಹರಿನಾಮವೇ ಅದನಂಬಿಕೋ ಗಂಗಾ ಅದನಂಬಿಕೋ ಗಂಗಾ ಹರಿನಾಮವೇ
ಪರಮಾನಂದ ಜೋ ಜೋ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಮುಕುಂದ ಜೋ ಜೋ ಪಾಲಗಡಳೊಳು ಪವಡಿಸಿದವನೇ ಆಲಗೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ದಾಮೋದರಣ್ಣ, ತದನಂತರ ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದದಕ್ಕೆ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡದವ್ರ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. Thank you so much, Vijay ಅವರೇ. This short notice, you made it happen. And ನೀವೆಷ್ಟು how much you feel blessed performing in front of Lord Venkateshwara. We feel so blessed watching you perform. Thank you so much. Thank you. Moving on to the next performance. ಯಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಂದು ಕೇಳಬೇಡ in raga Shivaranjani set to Aditala, a composition of Saint Purandaradasa. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ಯಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ ಯಮನೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. 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 ಯಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ನಂಬಿದ ವಿಭೀಷಣಗೆ ರಾಮನಾದ ನಂಬಿದ ವಿಭೀಷಣಗೆ ರಾಮನಾದ ನಂಬದಿದ್ದ ರಾವಣಗೆ ಯಮನಾದ ನಂಬದಿದ್ದ ರಾವಣಗೆ ಯಮನಾದ. ಯಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ ಯಮನೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ಯಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ನಂಬಿ
ಹಿರಣ್ಯನಿಗೆ ಹರಿಯ ನಂಬದಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯನಿಗೆ ಹರಿಯ ನಂಬಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹರಿ ಹರಿ ನಂಬಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹರಿಯಾದ ನಂಬಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹರಿಯಾದ ನಂಬಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹರಿಯಾದ ನಂಬಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹರಿಯಾದ ನಂಬದಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯನಿಗೆ ಹರಿಯಾದ ನಂಬದಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯನಿಗೆ ಹರಿಯಾದ ನಂಬದಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯನಿಗೆ ಹರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವನ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವನ ಶಂಖ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಶಂಖ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ವಿಠಲ 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 ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ 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 ಹರಿ ಹರಿ ವಿಠಲ 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 ಯಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ ಯಮನೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭಾವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ರಾಗ ಸಿಂಧು ಭೈರವಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತಾಳ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಂದು ಕೃತಿ. ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ 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 ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ
ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ಗೆಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವ ಗೆಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವ ಖಳರೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗೆಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವ ಖಳರೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗೆಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವ ಖಳರದೆ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗೆಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವ ಖಳರದೆ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗಾನವ ಪಾಡಿದವ ಮೂರ್ತಿಯ ನೋಡಿದವ ಗಾನವ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆದವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆದವ ವಿಠಲನ ನೆನೆದವ ವೈಕುಂಠ ಕೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೆನೆದವ ವೈಕುಂಠ ಕೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೆನೆದವ ವೈಕುಂಠ ಕೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೆನೆದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಣು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಕೂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುರಭಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಮೋದರ ಭಾಗವತವರಾಗಲಿ, ಅವರ ಸೌಂಡು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಚಾನೆಲ್ನ ಅವರು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಜಯರಾವ್ ಅವರು ಹಾಗೂ 3 ಅಕ್ಷ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐಶಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾಂಚೆ ಆಗಸ್ಟ್ 26 दाका GSB ಮಾತೃವರ್ಗಾಂಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಚೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಜೌಚಾರಸ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಕ ಏನ್ ಜೌಚಾರಸ್ತ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ್ ಜತ್ತರಿ
काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान प्रसाद रुपेरी कोणते सामग्री कप्पड रुप्या मिश्री तशीची देवाल फोटो दिवच्या रस्त्याची सामूहिक कुंकुमार्चनेक तुम्ही नाव रिजिस्टर करून घेविता पी दिनकर कामत 9945296878 या नंबराक कॉल करून सामूहिक कुंकुमार्चनेक तुमगेल नाव अत्तर रिजिस्टर करून घेयाची हजार हजार संख्येरी GSP मातृवर्ग या कार्यक्रमांतू भाग घेताची जावन तुम्ही तुमगेल नाव अत्तची रिजिस्टर करून घेयाची.